ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದಿ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. Hallelujah, 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 Hallelujah. हतुबान सगळ्या काळसान, सगळ्या मनान, सगळ्या शक्तीन आमच्या सम्या देवा घरगा. सगळ्या काळसान आराधन, सगळ्या मनात स्तुती, सगळ्या स्तुतेन स्तुती. हालेलुया 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 मरा सगळ्या काळचा मरा सत्य सत्य मरा सुसुमीच्या मध्ये असा देव ब्रह्मसो देव संतोषो देव जगतसो अमहरी युक्ती अमृतसो रक्ष समरसो दे आमसो सुमीच्या मध्ये मध्ये सदगसा मई मधुगसा वरदा हर 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 येसु 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 जेजो 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 हरदा हरदा नगला हालेलुया 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 हालेलुया
Ergan tuka sumian Jesu. Uglap tuka sumian Jesu. Aradan tuka sumian Jesu. Haleluya. 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 Hallelujah. खुश आहे आम्ही. कीर्तन 104 Psalm 104 किती म्हणता आत्म्या मुजा आत्म्या मुजा सर्वेश्वराची स्तुती करे. सर्वेश्वराची स्तुती कर. आत्म्या मुजा आत्म्या मुजा सर्वेश्वराची स्तुती करे. सर्वेश्वराची स्तुती कर. सर्वेश्वरा मुजा देवा सर्वेश्वरा मुजा देवा कितलो वरतो तू. कितलो वर्तो तू. महिमा आणि वैभव तू नेसलाय. महिमा आणि वैभव तू नेसलाय. वस्त्रा भाषेन वस्त्रा भशेन प्रकाश तू पांगोरलाय. प्रकाश तू पांगोरलाय. तुंबा भाषेन तुंबा भशेन मळप तू विस्तारताय. मोळप तू विस्तारताय. उदकांचे रे उदकाचेर तुझे रावळेर बांधताय. तुझे रावळेर बांधताय. कुपा कुपा तुझो रथ करताय. तुझो रथ करताय. वाऱ्याच्या पाकट्यांचे रे वाऱ्याच्या पाकट्यांचेर तू सलताय. तू चलताय. वाऱ्याक वाऱ्याक तुझे दूत करताय. तुझे दूत करताय. आणि उजाची केंडा आणि उजाची केंडा तुझे सेवक. तुझे सेवक. आत्म्या मुजा आत्म्या मुजा सर्वेश्वराची स्तुती करे. सर्वेश्वराची स्तुती कर. आत्म्या मुजा आत्म्या मुजा सर्वेश्वराची स्तुती करे. सर्वेश्वराची स्तुती कर. सर्वेश्वरा मुजा देवा सर्वेश्वरा मुजा देवा कितलो वरतून तू. कितलो वर्तो तू. हालेलुया. 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 मगळ बाबडीनो पड्या कीर्तनगर सर्वेश्वराची स्तुती करून सर्वेश्वराची महिमा वर्णिता पड्या. तो म्हणता महिमा आणि वैभव तू नेसलाय. वस्त्रा भाषेन प्रकाश तुवें पांगोरलाय. तुंबा भाषेन मळप तुवें विस्तारयलाय. उदकांचेर तुजे रावळेर बांधताय. कुपां तुजो रथ करताय. वाऱ्याच्या पाकट्यांचेर तूं चलताय. वाऱ्यांक तुजे दूत करताय. उजाची खेंडा तुजी सेवाक तूं नेमताय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. म्हळ्यार सर्वेश्वराची सकत सर्वेश्वराची महिमा सर्वेश्वराची पदवी कशी वर्णोवची ती कळना. तसली सकत सर्वेश्वरा आमच्या देवाची. देखून कीर्तनकार म्हणटा ह्या सर्वेश्वराक आमी स्तुती करूंक जाय. ह्या सर्वेश्वराक आमी कितें करूंक जाय. स्तुती स्तुती करूंक. जाय. ह्या सर्वेश्वराची आमी स्तुती करूंक जाय. कितें या सर्वेश्वराची आम्ही स्तुती करूंक जाय. देखून पळया कीर्तन कीर्तन 149 Psalm 149 149 कितें म्हणटा. हालेलुया. 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 सर्वेश्वराक नवें गीत गाया. सर्वेश्वराक नवें गीत गाया. भक्तांचे सभेंत भक्तांच्या सभेत ताची स्तुती करा. ताची स्तुती करा. ताची स्तुती करा. ताची स्तुती करा. भक्तांच्या सभेंत भक्तांच्या सभेत ताची स्तुती करा. ताची स्तुती करा. पुढे म्हज्या मोगाचे बाबडीनो कीर्तन 150 Psalm 150 पळया 150 कितें म्हणटा. परतून हालेलुया. 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 पळया सर्वेश्वराच्या मंदिरांत ताची स्तुती करा. खंय सर्वेश्वराच्या मंदिरांत ताची स्तुती करा. पुढे म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो हांगासर पळया कीर्तन 104 आमकां आयकलें. आत्म्या म्हज्या सर्वेश्वराची स्तुती कर. सर्वेश्वरा म्हज्या देवा तूं कितलो व्हरतो. तुजो वैभव कितलो अपूर्व सो सत्यवंत तूं देव. वाऱ्याच्या पाकट्यांचेर तूं तुजें पैन करताय. उदकांचेर तुजे रावळेर बांदताय. पळया न्ही उज्याची केंडां तुजे सेवक करताय. असलो अपरमीत देव तूं सत्यवंत देव तूं. तुजी सकत भिरांकोळ थंबा भाशेन तूं मळब विस्तारताय. वस्त्रा भाशेन तूं सगळें प्रकाश उजवाड पांगरताय. तसलो अपरमीत तूं देव. आनी कीर्तन 149 म्हणटा या सर्वेश्वराक एक नवें गीत गाया. या सर्वेश्वराच्या मनांत भक्ताच्या सभेंत ताची स्तुती करा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. आणि सर्वेश्वराची स्तुती कशी करियेत. कीर्तन 150 म्हणटा
सर्वेस्पराची स्तुती खंयसर आनी कशें करीत पळया सर्वेस्पराच्या मंदिरांत ताची स्तुती करा खंयसर सर्वेस्पराच्या मंदिरांत ताची स्तुती करा सर्वेस्पराच्या मंदिरांत ताची स्तुती करा खंयसर सर्वेस्पराच्या मंदिरांत ताची स्तुती करा सर्वेस्पराचें मंदिर खंय आसा सर्वेस्पराचें मंदिर खंय आसा हा तूं मंदिर व्हेरी गुड मागीर पळया खंयसर पुरा सर्वेस्पराचें मंदिर आटापून आसा खंयसर दोग वा एक संगाता मेळटात थंयसर सर्वेस्पराचें मंदिर आसा व्हेरी गुड खंयसर आल्तारीर घरांत आसच्या आल्तारी लागीं व्हेरी गुड मागीर मोग आनी बोगसणे आशिल्ले मोग आनी बोगसणे आशिल्ले कडेन पळया सर्वेस्पराच्या मंदिरांत पयलें मंदिर मुजित्त कूड कळ्ळें गी मुजित्त कूड मुजे तत्मो मुजेंत काळीज मुजे दंतस्कर्ण देखून सर्वेस्पराचें उतर म्हणटा कळ्ळें कितें म्हणटा हा कितें म्हणटा सर्वेस्पराचें उतर म्हणटा पळया सर्वेस्पराची स्तुती कर सगळ्या काळजान सगळ्या मनान आनी सगळ्या शक्तीन 3 वंट्यांनी पळया सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या शक्तीन सर्वेस्पराची स्तुती कर खंयसर स्तुती कर मंदिरांत स्तुती कर पयलें मंदिर म्हजी सुकूड तुजी सुकूड म्हजी सुकूड पयलें मंदिर ह्या कुडीन हांव सर्वेस्पराची स्तुती कर जेजूक देखून म्हणटा तुज्या काळजा भितर वच तुज्या कुडा भितर वच न्ही हा सर्वेस्पराक स्तुती करूं मागणी करूं येता जाल्यार तूं सगळीं दारां दांपू तुज्या कुडा भितर काळजा भितर वच अंतस्करणा भितर वच थंय गुप्ती लिपोवन आसा त्या तुज्या देवाक पळय आनी त्या देवा लागीं माग आनी गुठान केल्लें मागणें पळयता तो देव तुका आशिर्वाद दितलो वैगी पयल्यान पयलें पळया म्हजेच कूड एक मंदिर ह्या मंदिरांत हांवें स्तुती करूंक जाय समजलें दुसरें मंदिर एकल्यान म्हळें हांगासर घरची आल्तार न्ही गे तुमी सकाळीं संजेर आल्तारी मुखार उबी रावतात आनी सकाळीं संजेर सर्वेस्पराची स्तुती करतात तें सगळें कुटुंबां घरांत कितले सांदे आसात सगळे इलान मंदिरां धाकटी मंदिरां सगळीं सांगाता मेळोवन मंदिरां सांगाता मेळोवन एका कुटुंबांत एका घरांत आल्तारी मुखार ही सगळीं मंदिरां वचून स्तुती करतात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी एक मंदिर आसा आनी एक मंदिर कसलें मंदिर हा इगर्स पळया तरातराच्या कुटुंबाचे तरातराच्या वड्यांतले तरातराच्या फिरगजेंतले इंगड सक्कडी तुमी सांगाता येतात एका देव तेंपलांत उट्टू जातात आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतात पळय एक ते आनी फातरांनी बांदलेलें बांदप देवाळ त्या देवाळांत पळया सर्वेस्पराच्या मंदिरांत ताची तुमी स्तुती करतात वैगी 3 तरांचें जालें वैगी आनी एक आसा आनी एक आमच्या टिचरीन म्हळें 2 वा 3 म्हजे नांव जमतात तांचे सांगात हांव आसा खंयसर 2 3 सांगाता जमतात खंय वड्या जमोती वेळार मागीर पळया हांगासर किर्तन म्हणटा ताच्या अंतराळाच्या कोठ्यांत म्हळ्यार वयर तुमी पळयतात न्ही हांगा वयर पळयता नळे दिसतात न्ही भायर वचून वयर पळयल्यार कितें दिसता मैदानांत वयर पळयल्यार कितें दिसता मळब दिसता न्ही गी तें कशें दिसता रावंड दिसता की चौका दिसता की बारीक दिसता की लांब दिसता कशें दिसता विस्तार रावंड भशेन दिसता न्ही गी खंय पळयतना थंय देवल्ले बरी दिसता न्ही गी एक कोठ्या बरी दिसता की ना देखून किर्तनकार म्हणटा तूं खंय वच तूं तुज्या कूड म्हणल्या तंबा भितर नंतर तूं देवळांत नंतर तुज्या आल्तारी लागीं नंतर तूं खंय भायर वच कळ्ळें खंय कितेंय कर तूं उस्तूर दो तूं थंड काड तूं कितें कर खोलयार तूं ऑफिसांत काम कर तूं इस्कॉलांत काम कर खंय आस
ह्या अंतराळ्याच्या कोट्या भितर खंय तूं आस खंय तूं राव थंय हांव सर्वेस्पराची स्तुती कर. होत तुझा गो म्हण ना पळया तुज्या मंदिरांत घरा अल्तारींत इगर्जेच्या देवळांत भायर सर खंय सरी रावन तुवें सर्वेस्पराची स्तुती करियेत देखून हो पळया सर्वेस्पराच्या मंदिरांत ताची स्तुती करा. 4 तरांची मंदिरां ताच्या अंतराळ्याच्या कोठ्यांत खंय सरी रावन ताची स्तुती करा. कित्याक स्तुती करी जाय कित्याक स्तुती करी जाय कित्याक सर्वेस्पराची स्तुती कित्याक करी जाय. आ पळया ताच्या वर्त्या कृत्यां पासत कितें त्याच्या वर्त्या कृत्यां पासत पळया त्याच्या वर्त्या कृत्यापासून ताच्या वर्त्या कृत्यापासून पासत न्ही आमकां बरो पावस जाला फाटल्या दिसांनी इल्लो म्हणी आयला कांय येवंकूच ना म्हणना न्ही. पावस आयला आनी बरो आनी जायचे पूण पावस ताणें धाडला. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. हांव काल गी पोरगोंडा तशीं उडपी दिशीन गेल्लो पावसूच ना आनी पलतेने पावसूच ना. मागीर हांवें कोडयार आयलो थंय पावसूच ना. हांगा थंड येताना बरो पावस सगळ्यांनी येना आमच्या वाठारांत. फाटीं येतानाय हांगा बरो पावस आसा आमकां कंटिन्यूस पावस आसा. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आजी पावस आसा न्ही. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देखून ताच्या वर्त्या कृत्यां पासत ताची स्तुती करा. कितें करा त्याच्या वर्त्या कृत्यापासून त्याची स्तुती ताच्या अपार थोरपणा पासत ताची स्तुती करा. कितें करा त्याच्या अपार थोरपणापासून त्याची म्हटल्यार सांगा ताच्या अपार थोरपणा पासत ताची स्तुती करा. कितें करा त्याच्या अपार थोरपणापासून त्याची स्तुती करा. आतां कोणाची स्तुती करी जाय कित्याक करी जाय न्ही खंयसर करी जे सांगलें न्ही. आतां कशें स्तुती करची किर्तनकार आपूर बँड म्हणटा कशें स्तुती करची कशें किन्नरी वाजोवन किर्तनकार म्हणटा कोंब फुंकून ताची स्तुती करा. कितें करा कोंब फुंकून ताची स्तुती करा. कितें करा कोंब फुंकून ताची स्तुती करा. कोंब केदाळा फुंकसो संभ्रम आसतना जात्रो आसतना फेस्त आसतना दाबाजो आसतना कोंब फुंकसो न्ही. खांबळांत रेडे जावल्या उपरांत रडय जिखल्या उपरांत कोंब फुंकतात चलवल्या फुंकतात ते ना. पळया जैत आसो संकेत कोंब फुंका संभ्रम आसो कोंब उगता न्ही कोंब उगता न्ही. जुबेल म्हणटात. कोंब म्हळ्यार पाड्याचे सिंग म्हणून अर्थ सिंगा बरयता न्ही कोंब फुंका म्हूण. दुसरें विणे आनी किन्नेरो वाजोवन ताची स्तुती करा. विणे गोता न्ही विणे किन्नरी गोता न्ही चें 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 करचें म्हणून वाजोवन ताची स्तुती करा. घुमटां वाजोवन नाचोवन ताची स्तुती करा. घुमटां गोता न्ही घुमटां धाडे आनी ताची स्तुती करा. कळ्ळें गे करा घुमट ना जाल्यार कुंडल्या व्हडणी धडया फुटलें म्हूण मागीर म्हाका भोव मारनाका वय पात्र्या सांग खंय बुडोवंक गेलें म्हणून. कळ्ळें गे समजलें. घुमटां वाजोवन ताची स्तुती करा. सरयांची वजंत्रां आनी पिर्लुको वाजोवन ताची स्तुती करा. सरयांची वजंत्रां सरयांची म्हणजे कितें गिटार आनी ब्रास आसात पळय ती. मागीर पिर्लुक्यो वाजोवन स्तुती करा. खंयचे म्हणी तुमकां येता गे तूं आहली कोंब बुंग येता गे विणे येता गे किन्नरी येतात गे मागीर खंय सरयांची वजंत्रां येतात गे घुमटां म्हणी बडयल्यान गे कांय ना मागीर कालें करतात. तुमी चिंबूत उडयल्या ती घरा सरयांची वजंत्रां पिर्लुक म्हणी बुंगल्या गे ना गे. सणसळीत कांसाळ्यांचेर ताची स्तुती करा. कणकणीत कांसाळ्यांचेर स्तुती करा. विणे ऑयलीन पुरासात ताची स्तुती करा. कितें म्हणी केलां गे ना तुमी कुलेरांक काडूं ना म्हळ्यार रांदतना पळो बत्ता मुसर कालें करा काही लोतांनी कुलेर काडून डाय 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 करा. कळ्ळें गे न्ही गे कुलेरांत पीठ वचचें न्ही कणपळ्याचें खंयला तें उकलचें न्ही डाय 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 करा न्ही गे. मागीर तुमकां दुसरे आपूण येयल्यार म्हाका सांगिनाकात हाका काल पोर मुसर सामा आसलें आतां खालें जाल्यार गोत्त ना म्हणून डॉक्टरा लागीं खंय आपूण येयल्यार मागीर म्हजे लागीं येनाकात. पूण वजया इल्लेशें
समजले देखून पळया नासोन ताची स्तुती करा नासोन तुम्ही नाचतात की नासो की नासतात की नाचता खंय वाड्याच्या बेस्ता वाडार हां आता तुमची मनां खुश करून घेतात व्हडली नासो होय गे हे नाचतात तुम्ही नाचल्यात गी होय गे इगर्जीन नाचतात अर्धन टायमार क्लॅप मारचे ते मागीर हां हे रेत्रे वेळा नाचतात मागीर खाजारा वेळा नाचतात कितले जाणां नाचल्यात तुमी आतां वयर गेला नाचली सत सांगा नाचोंक गोत्ता आसली हब्बा मागीर उरली नाचोंक नाचली आतां वयर गेला नाचोंक नाचली नाचोंक उरता ना तितूळ आस वयर गेला थोडी नाचोंक गिनात थोडी कितें म्हणटात ती वरार तुमकोळ नासात पळय उदकाचेर घर बांदलेल्या मनशा बरी आहा ती खंय हात गोतू ना न्ही वरार आसात ती धरणी निरांत वयनात थोड्यांक आतां वयर गेल्ल्यांतल्या ते नाचोंक नात गे तांकां नाचोंक गोतू ना कित्याक म्हळ्यार ग काल्यांक सांगा म्हाका ती म्हणटात जल समाना की हांको नाचोंक गोतू नातल्यांक कितें समाना जल समाना तशें थोडे बडी जाता देखून म्हज्या मोगाच्या भावबडीनो पळय नाचोन सर्वेस्पराची स्तुती करी जाय कळ्ळें गे हंगे कुणीरो हिंगे कुणीरो न्ही गे हां ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಅರಸಿರೋ ಮಣಸ ನಿಗೆ ಹಂಗೆ ಕುಣೀರು ಹಿಂಗೆ ಕುಣೀರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಯೇಸು ಅರಸಿರೋ ಮಣಸ म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो पळया तशें नाचोन सर्वेस्पराची स्तुती करी कित्याक आमी स्तुती केल्ल्यान कितें जाता पळया कितें जाता कोण पुरा स्तुती करूं सगळीं प्राणी सगळीं पक्षी सगळीं जिवी सर्वेस्पराची मनीस मात्र न्ही सगळी मन जात स्तुती करता गे सर्वेस्परा स्तुती करता गे कोण हा ती पक्षी हा मन जात हा ಗೊತ್ತು ನಾ पण ल्हानशें वासरू आसा जाल्यार तें कशें आंबेता न्ही बे बे करता गी ना हां बोकडी आसा जाल्यार आसता गी ना हां पण सर्वेस्पर स्तुती करची ती हां न्ही गाय आसा जाल्यार अंबो करता गी ना करता पण सर्वेस्पराची स्तुती अपुर्ब्याचो ताळो दिला बरें गायतात न्ही हां पक्ष्यां न्ही सुकणी स्तुती करतात गी कोण बरा करतात कावळे नविलू गिणी कुगुळू गायता न्ही कितलो किलो कुगुळू 800 ग्राम ती कुगुळीची ग्राय करता एक कोणा जाय जाय सारा कुगळीचे मांस विसरून विकून सोय जाले 800 ग्रामाची कुगुळ आहा तिचे की आं कितले गायता गी ती कितले लांब गायता तिने गायिल्लो आवाज कितलो पयस आयकता 1 किलोमीटर ऐकतो कू कू न्ही 1 किलोमीटर ऐकता हां कितलो किलो आसा 800 ग्राम ती इल्लीशी ओड कुगुळ ती गंजी गते हायब्रीड हां नातल्यार 250 ग्राम 300 ग्राम आसची आमचे बरा कुगुळ आहात पळय गांवांत ती बोला हायब्रीड अमेरिकेंतून हाडली आसून होय गी आं घरा कुंगडां आसा जाल्यार न्ही कोण सत घालता कोंबो न्ही कोंबी घालता गी कोंबो घालता सात घालता न्ही कशें पळया सगळें त्राण सगळें बॉल एकठांय करन पकोटे बडयता गुमटी भायर हाडटा अर्दें भायर फुलयता गुमटी वयर करता कू 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 करता गी ना आं पळया कितले बरी स्तुती करतात न्ही कुगुळ पळया अर्दो किलो येना न्ही आं तूं कितलो किलो आसाय हां तूं कितलो किलो आसाय आतां दांबू नाका तो हां पूण तूं स्तुती करतना कितलो तो आवाज आयकता म्हाका सांग तुज्या सायडी बसयल्या की आयकना येदो मोठो आसा येदो मोठी आसा न्ही पूण देवाची स्तुती करतना आमचें तोंड उक्तें जायना जीब भायर येना न्ही राग येत जाल्यार अब्बा इतलो थळो पिंता ही शेजारच्या पुराय आयकता न्ही मार्केटी गेल्यार मासली बार्गेन करतना न्ही चोरे कन
पैसे आले 300 खाणे येता मुसर अब्बा थाळं बिंदू 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 मागीर घरा येवन न्ही मागीर म्हाका बेकरी वचून न्ही 50 रुपयांचो ज्यूस बी येतात थाळो सुकला म्हणून. पूण जाल्यार ही सर्वेस्पराची स्तुती करतना आमकां थोडी मोठी थाळो भायर येना. देखून देवाचें उतर म्हणटा सर्वेस्पराची स्तुती करा. जानवरां प्राणयां पक्ष्यां कितलीं विस्वासी आसात. देखून म्हज्या मुखाच्या बाबडीन उबी रावया. सर्वेस्पराच्या मानाक गीत गावया. अर्सून गावया म्हणलें गीत द्वारी सर्वेस्पराची स्तुती करया. थळ्यो पेटया थळ पटोवन आसोन नासोन सर्वेस्परा स्तुती खळ जाणतो सगळ्या सक्तेन सगळ्या मनान सगळ्या काळजान. हसून गावया आम्ही हसून गावया आम्ही हसून गावया आम्ही हसून गावया. आता हसून गावया म्हणटाना म्हळें एकामेकी तोंडा म्हळ्या ती शिनी नासल्यांची हेळ गे सांगाता मेळोन देखून थळयो पेटाना ताचे तोंड म्हळ्या हरसून गावया एकामेका पळोवन सगळीं संतोशान सर्वेस्पराची स्तुती करया न्हय नागी एकामेका पळय खाली जितूक तूं पळय हरसून गावया तशें करचें नाका एकामेका पळोवन सर्वेस्पराची स्तुती कर. रेडी 1 2 3 स्टार्ट. सामाक घोर पळया हसून गावया आम्ही हसून गावया आम्ही हसून गावया. थोड्यांक खंय गोवचें तूं म्हण गोतू ना कळ्ळें गी थोडी पळयता खंय गुंचे फाटी गुंचे मुखार गुंचे पयलें तुमच्या उजव्या गोवा कळ्ळें गी. रेडी 1 पयलें उजवो इसिन्ने थोडी उजव्या गुंताना दाव्या गुंतांत एकलो इसिन पळयता आनी ती फाटल्यान वचून गावया खंय हा तोंडाक पळया तोंडाक दुसरे देखून सामा पळय. रेडी 1 2 3 एकामेका पळोवन एकामेका पळया एकलो उजव्या पळय दाव्या पळय. हसून गावया तोंडा पळया हसून गावया आम्ही हसून गावया आम्ही हसून गावया. आता बरें पळयतात तुमी पूण कालंग वताय इल्लो आसो दिया हां कोणी ब्रेश कर येवना न्ही आज फुडी हळ्यो खालें करन इल्लें आसो दिया थोंड तें करा हां आनी अपुरब्यान इल्लो आसो दिवन सर्वेस्पराची स्तुती करात. इतकी इतल्या अपुरब्यान देवान थोंड दिलां आसो दिला धर्मार्थ दिला पुंग्याक दिया आनी स्तुती करया. स्टार्ट. हसून गावया आम्ही हसून गावया आम्ही हसून गावया. देवा बाबा जिजू सम्या पवित्र त्रिएका देवा आम्ही फक्त हसून गावया मात म्हणचे हसून गावया आम्ही हसून गावया आम्ही हसून गावया. आता मुखार पळया हसून गावया म्हणटाना माती सीट पळोवचें. जीवदातारा हसून गावया जीवित दिल्या कृपेवंता हसून गावया ससनाच्या बापा हसून गावया आम्ही हसून गावया आम्ही हसून गावया
हसून गाव्या आम्ही हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या आम्ही हसून गाव्या हालेलुया 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 आमेन हालेलुया सगळे हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 अरे हालेलुया 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 गांजे जो ओपला ते द्वारा गांजे जो सगळ्या काळ संबंधी तो सगळ्या तू वर करते तू कसा नाही पण तू कसा बरं तू कसा ओपला हालेलुया 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 येस 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 वे हरा 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 हालेलुया 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 Ergan tuka sumian Jesu, sebelah tuka sumian Jesu, aradan tuka sumian Jesu, Haleluya, 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 Haleluya. बसया मगर बाबडी नामचं सोमी आमच्यामध्ये असा एक गडीभर सोम्याचे दिष्ट गेल्या एक गडीभर सोम्याचे दिष्ट गेला नित्य बसा आमचं सोमी आमच्यामध्ये असा तो म्हणता तुमची पातकी जिनी सांडा बरी कबर सतमाना किती पातकी जिणी संडा बोरी कबो सन्माना पातकी जिनी सांडा बरी कबर सतमाना किती पातकी जिणी संडा बोरी कबो सन्माना वाईटाक पाठ करा वाईटाक पाठ करा बरेपण जोडा बरेपण जोडा वाईटाक पाठ करा वाईटाक पाठ करा बरेपण आदारा बरेपण आदारा म्हणटा सुमी देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडी गुडी परतोडे दापया आमी गेल्ल्या पातकाची दूख दर्या सोम्या लक्षां बक्षणें मागया फुडें फाटी जायते फाटी सोम्याक आमी विश्वासी रावूंक ना सोम्याची स्तुती करूंक फाटी सरलां सोम्याची स्तुती करूंक आमी खावजेल्या सोम्याची स्तुती करूंक आमी नाकारलां कशें जायते फाटी आज जेजूक नजरेतांत मेळ्ळी आपल्या स्वंत गांवांत ताका निराकरणी मेळ्ळी देखून ताका थंयसर असर हें करूंक जाली ना कित्याक तांचो बाबार्थ शेळिल्लो जेजूक तांणी ससाऱ्यान काण गेलें आमी जायते फाटी जेजूक ससाऱ्यान काण गेल्लें आसा देवाचें उतर ससाऱ्यान काण गेल्लें आसा सोम्याचें सक्रामेंत ससाऱ्यान काण गेल्लें आसात मिसेचें बलिदान ससाऱ्यान काण गेल्लें आसा एवक्रिस्त ससाऱ्यान काण गेल्लो आसा ताका फवत मान गौरव दिवंक ना फवत भवार्थ दवरून आमी जिवंक ना सोमेलाचें बक्षणें मागया सोमेलाचें बक्षणें मागया काकूत मागया आमी दोळे दांपा तुमी आमचो भाव हें गीत गायता आमच्या पदकाची दूख धरया म्हज्या पदकाचें दूख धरा तुमच्या पदकाची दूख धरा सोमेलाचें बक्षणें मागा काकूत म्हजी कर देवा काकुळतीचो तूं सगोरू काकुळती सोतून सागो अपराध म्हजे धुवून काड अपराध म्हजे धुवून काड नितळ म्हाका कर अपराध सडदव इमा प्रासड दव काकुळत म्हजी कर देवा काकूत म्हजी कर देवा काकुळतीचो तूं सगोरू काकुळती सोतून सागो अपराध म्हजे धुवून काड अपराध म्हजे धुवून काड नितळ म्हाका कर. नितळ म्हाका कर अपराध सडदव कर इमा प्रासड दव काकुळत म्हजी कर देवा काकूत म्हजी कर देवा तुमच्या पदकाची दूख धरा काकुळत म्हजी कर काकुळती सोतून सागो अपराध म्हजे धुवून काड नितळ म्हाका कर अपराध म्हजे धुवून काड नितळ म्हाका कर अपराध सडदव कर इमा प्रासड दव इमा 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 अपराध सडदव कर इमा प्रासड दव Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
చేసో ఉగళం చేసో ఆరాధన చేసో యేసువే వందనే యేసువే ఆరాధనే ప్రైజ్ యు జీసస్ adore you Jesus worship you Jesus hallelujah 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 హల్లెలూయా. पळय गडीवर सोम्याक आमचो सोमी आमचे मदें आसा तो म्हणटा ये तो मी कस्त तेल्यानो नी वचन ववी तेल्यानो हांव तुमकां विशव दितो येया इतले जण जेजू लागीं आयले की ना आयले खोडकार आयले खोडकार हेंगी कुसून गेल्ले मनीस जेजू लागीं आयले मागीर कोण आयले हा आरिगार आयले आरिगारांक उखूल नाडलें थंयसर थोंठे आयले कुर्डे आयले केप्पे आयले मोने आयले रक्तस्रावा संपडलेलीं आयलीं देवसराच्या पासाक संपडलेलीं आयलीं न्ही कितले जाण सगळ्यांक जेजून कितें केलें बरें बरें केलें आनी तो म्हणटा रुदान करतलीं आयलीं येया तुमी कसते तेल्या न्हू न्ही वचून वयतले न्ही येया देखून म्हजे मगाच्या भाव भयणीनो आज आमी आयल्या पोरू हांगासर एक स्त्री आयिल्ली ताची धूय आयिल्ली तिची धूय आयिल्ली आनी म्हणाली फाल्यां आमकां बायोप्सीक रिपोर्ट धाडूंक आसा मस्त बी दिसता फादर युट्रसाचे गेल्ले प्रॉब्लेम आसात डॉक्टरान आपयलां बायोप्सीक धाडिचें म्हणा आनी गुत्तुना कालें जाता म्हणून मस्त बी दिसता अशें म्हणून लागली आनी डॉक्टरान इल्लें रिस्क आसा म्हणून सांगिल्लें आसलें पूण ती गेली हांगासर मागून आनी पुरा गेल्ली मागीर तांणी रिपोर्ट बायोप्सीचो रिपोर्ट थंयसर रिपोर्ट बायोप्सीक धाडलें आनी परच्या बुधवारा दिसा रिपोर्ट आयलो आनी नॉर्मल म्हूण आयलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तांकां वरतो संतोश भोगलो तांणी म्हाका तक्षण फोन कर सांगलें फादर रिपोर्ट नॉर्मल आयला सोम्याक जावं अर्गा म्हणाली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आतां ऑपरेशन जावन तें भितर आसलें गेड्डे फायब्रॉयड काडूंक आसा म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो पळया देवाचो आदार आमकां आसा आमी मागतना तो घेता हांव देखून तुमची सगळी कूड सोम्या समर्पिया वखदां तुमची कूड तुमचे कुडी भितर कितें दूख आसा कुडीचे विस्वे आसा सोम्या समर्पिया दैत्यांक तकली पडापड आसा मायग्रेन आसा मागीर कोणाक तकली पडापड मायग्रेन आसा तुमी सगळीं सोम्या समर्पिया थोड्यांक पाटीची काण्याची दूख आसा कठीण पाटीच्या काण्याची पेंगटान दूख आसा बसूंक जायना सोम्याक समर्पिया थोड्यांक एलर्जी आसा कातीची एलर्जी आसा रक्ताची एलर्जी आसा सोम्या समर्पिया थोड्यांक शेळ कोंकली सुटत ना थोड्या तकली पडापड रावत ना मायग्रेन रावत ना कठीण तकली पडापड सोम्या समर्पिया थोड्यांक युट्रसाचे समस्या आसात हेवी ब्लिडींग आसा फायब्रॉयड आसा सिस्ट आसा सोम्या समर्पिया थोड्यांक काळजाची पिडा आसा सोम्या समर्पिया थोड्यांक किडनीची समस्या आसा सोम्या समर्पिया थोड्यांक आर्थरायटीस आसा गांठी दुखी आसा सोम्या समर्पिया थोड्यांक स्पॉन्डिलायटीस आसा गुमटीची दूख आसा सोम्या समर्पिया थोड्यांक थायरॉयड आसा सोम्या समर्पिया तुमची सगळी पिडा थोड्यांक मतीक समाधान ना काळजान बी दिसता हाकान दिसता भिरांत दिसता न्हीद पडना खाली करचें म्हूण कळना असली परिस्थिती आसा सोम्या समर्पिया सगळे तुमचे तन आनी मन सगळे तुमचे कश्ट कंत बेजाराय सोम्या समर्पिया आमी सगळीं उबी रावया सोम्याक समर्पण करया सोम्या समर्पण करया सोम्या आमचे मदें आसा तो आमकां राखता तो आमकां सांबाळटा तो आमकां बेसवांनी भरता सोम्याक समर्पिया तुमच्या हाताचेर दवरा दोळे धांपा आज प्रते रितीन आमी मागया तुमचेच कुडी बसोन मागता आसतना तुमचेच बरे भलायके बसोन मागता आसतना आज आमी मागया तरणाट्या बसोत
प्राय भरलेली आसा सैरीक जावना सैरीकेच्या देण्या खातीर मागोन आसात लग्न जिविता खातीर राखोन आसात त्या सगळ्यांक बरी सैरीक जावचे बसत मागया जी कोणा कामान अंत शिकोवन जाला कामाचे सुज्ञेर आसात तांकां बरी कामां मेळच्या बसत बरी विजा मेळच्या बसत मागया परगांवांत आसा शिकोवन जाला काम मेळोना ते कामां मेळच्या बसत विजा मेळच्या बसत PR मेळच्या बसत विशेष करून ह्या संदर्भार मागया आमी मागया ह्या संदर्भार विशेष करून तरातरांची पिडा आसून कश्ट जातात ते सगळ्या पिडेस्तां बसत तरातरांची कठीण पिडा कुडीची पिडा मोतीची पिडा आसोन कश्ट जातात ते सगळ्या भाव भयणी आस्पत्रेंत आसोन कश्ट जातात ICUंत आसोन कश्ट जातात अंतुळणार न्हिदोन कश्ट जातात डायबेटीक BP आसून कश्ट जातात गँग्रीन जावन कश्ट जातात काळजाची पिडा आसूं कश्ट जातात कॅन्सराची पिडा आसूं कश्ट जातात सगळ्या बसत आमी मागया समी भलायकेचो वैज आमकां आपणून दी गूण करून दी म्हूण मागया काजर जाल्लीं आसात भुरग्याचे देण्यान आसतना कश्ट दिलीं आसात तांकां भुरग्याचे देणे फावो सावून दी समी तांचेर आशिर्वाद घालून दी तांचे कुटुंबांत संतोश भुरग्याच्या देण्या वरवीं तो संतोष फांकून दी म्हूण मागया तरातरांच्या गरजां खातीर आमकां बऱ्या पावसाची गरज आसा फुडल्या सगळ्या वर्सां उदक जायचें आसलो बरो पावस मुखल्या दिसांनी फावो सावून दी आमच्या कृषीचेर बेळाचेर आशिर्वाद मागया भुरग्यांचेर आशिर्वाद मागया युवा जाणांचेर आशिर्वाद मागया काजरी जोड्यांचेर आशिर्वाद मागया आमी तुमच्या हाताचेर दवरा दोळे दबाव मागता ताजे प्रमाणे मंगळा जेजू मंगळा जेजू तूं म्हजो इश्ट तू म्हजो इश्ट तूं म्हजो मित्र तू म्हजो मित्र तूं म्हजो वैस तू म्हजो वैज तूं म्हजो देव तू म्हजो देव तूं म्हजो राखणदार तू म्हजो तूं राखणदार म्हजो सोडवणदार तू म्हजो सोडवणदार तूं म्हजें कडप तू म्हजें कडप तूं म्हजो आसरो तू म्हजो तूं आसरो म्हजें भद्र कवच तू म्हजें भद्र तुका हांव कवच शरण येता तुका हांव शरण येता तुका आराधन करता तुका आराधना तुजी स्तुती करता तुजी स्तुती करता तुका वाखणटा तुका वाखाणटा कित्याक तूं बोवरतो कित्याक तूं बोवरतो तूं बोवरतो तूं बोवरतो तूं सत्यवंत तूं सत्यवंत तूं काकुळदार तूं काकुळदार तूं नितीवंत तूं नितीवंत समियान चेसो म्हजें सगळें जिवीत म्हजें सगळें तुका जिवीत समर्पिता तुका समर्पिता म्हजे कश्ट म्हजे कश्ट म्हजे कंत म्हजी कंत म्हजे बेजाराई म्हजी बेजाराई म्हजें दूख म्हजी दूख सगळें तुका समर्पिता सगळें तुका म्हजी समर्पिता अस्कत कोड म्हजे अस्कत तुका कोड समर्पिता तुका समर्पिता म्हजी कुडींतली पिडा शिडाल म्हज्या कुडींतली म्हजी पिडा कुडीची दूख म्हज्या कुडीची म्हजे दूख मोतेचें नासमाधान म्हजे मोतीचें नास म्हजें टेन्शन म्हजें म्हजें टेन्शन हायपर टेन्शन म्हजें हायपर तुका भेटून दिता तुका समर्पिता तुका भेटोवन दिता तुका भेटोवन दिता मंगळा छेसो मंगळा जेजू मंगळा छेसो वैजांच्या वैजा पिडेस्तांच्या बुजवणदारा आमी तुका स्तुती करता आमी तुका स्तुती करता आमचे कश्ट सगळे आमचे कष्ट तुका समर्पिता सुमिया जेजो काकुळदरा देवा आमची बिरमत फाव तुजे व्हड दयेन आमकां पळे आमकां आपड आमकां गुण कर आपड जेजो आनी बरी जाताली हांव आपड जेजो आमकां भलायकी मेळटली आपड जेजो आनी बरी जाता हांव आमकां तूं आपड जेजो आमकां भलायकी मेळटा आमकां समाधान मेळटा आपड जेजो गुण कर जेजो गुण कर जेजो आपड जेजो हालेलुया हालेलुया आता बरें हालेलुया 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 उलो मारा विश्वासा उलो मारा विश्वासा उलो मारा सगळ्या खालसा उलो मारा तुमच्या पिढे खातीर तुमच्या कष्ट खातीर जे कोणा मागतून बसेला तांचो उडास काडून ह्या वंका मागा ऑनलायन हांगासर हे आराधन करून भलायके पासून समाधाना पासून जैता पासून सुडक्या पासून चडवण्या पासून मागता सगळ्या भक्तिकांक शम्याची भरपूर पेसावा देव नेऊन दी मागा मागा तुमच्या खातीर मागता शम्या जेजो या सगळ्या भक्तिकांक तुजो आशीर्वाद घाल हे इगर्जेत आसून ऑनलायनीर आसून आराधन करतात तुझ्या भलायकेची भीक मागतात तुझ्या समाधानाची भीक मागतात तुझ्या सगळ्या चडवण्याची भीक मागतात सगळ्या या भाव बहिणीक तुझ्या पेसावानी भर ती कोण करती दैवी सगळं
रगत त्यांच्या शिराशिरेन वळे तुझ्या पवित्र रक्तांत का तुम्ही दळ करे तुझ्या नावांत का बरे कर तुझ्या नावांत का आशीर्वादी तुझ्या नावांत का गुण करे सर वाईट सत्य ताव घोडे सत्य ताव देवसराच्या डाटल्या तळल्या ताव मानपत्र ताव विधिस्पण ताव निवार जेजो सुडका सडवण लाभय आशीर्वाद थी भलायकी लाभय आपण जेजो गुण कर जेजो आपण जेजो गुण कर जेजो टच heal us hallelujah hara touch heal hallelujah जिसू तुझ्या रक्तान मका सुडका दी जिजू तुझ्या रक्तान म्हजी पाकां पुसून काड जिजू तुझ्या रक्तान म्हजी पिडा तूं पयस कर तुझ्या रक्तान तूं म्हाका नवो कर जेसू तुझे रगत म्हाका जिवीक दिता जेसू तुझे रगत म्हजे जिवीत बदलता जेसू तुझे रगत म्हाका सडवण दिता जेसू तुझे रगत म्हजे दुख पयस करता जेसू तुझे रगत म्हाका जिवीत दिता जेसू तुझे रगत म्हाका सडवण दिता जेसू तुझे रगत म्हजे दुख पयस करता जेसू तुझे रगत म्हजे दुख पयस करता आले हल्लेलुया 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 आमच्या तकलेच्या दवरया तकलेचेर दवरया पवित्रात्म्याची कृपा मागया पवित्रात्म्या आमी आपोवया पवित्रात्म्याची कृपा पवित्रात्म्याचो स्नान पवित्रात्म्याचो अभिषेक आमी जोडया हे पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या म्हजे थंय कुडींत ये म्हज्या मनांत ये म्हज्या काळजांत ये म्हज्या जिवितांत ये हे पवित्रात्म्या म्हज्या घरांत ये म्हज्या कुटुंबांत ये म्हज्या कुटुंबाच्या सगळ्यांत ये हे पवित्रात्म्या म्हज्या सुखांत ये म्हज्या सुखांत ये म्हज्या दुखांत ये म्हज्या कथेंत ये म्हज्या बेजारांत ये हे पवित्रात्म्या हे पवित्रात्म्या म्हज्या पिडेंत ये म्हज्या कश्टांत ये म्हज्या नश्टांत ये म्हज्या दुखींत ये हे पवित्रात्म्या भलायकी दिवंक संतोष दिवंक समाधान दिवंक जैत लाभोवंक कुरपेन बरोवंक देण्याने बरोवंक फळांनी नेटोवंक आशीर्वाद दिवंक जैत लाभोवंक हे पवित्रात्म्या मागा पवित्रात्म्याची कृपा मागा हे पवित्रात्म्या देवाने अभिषेक कर या सगळे भक्तिकाचेर हांगासर ऑनलायन तुझी कृपा तुझी सकत मागोवन आसात हांगासर इकडचे तुझी कृपा सकत मागोवन आसात त्या सगळ्या भक्तिकाचेर पवित्रात्म्या तुझी बेसांव तुझ्या देणीने देवा वळोवन धाड तुझे बेसांव वळोवन धाड हे पवित्रात्म्या या सगळे भक्तिकाच्या मुखल्यार उदक वाढ दाखय त्यांच्या बगल्यार उदक संगाती त्यांच्या फाटल्यार उदक संरक्षण कर त्यांच्या भितर रावन भलायकी सुद्धा समाधान कर त्यांच्या वयर निरंतर आशीर्वाद लाभ बेसांवानी बर कोण कर सकत आम्ही कृपा लाभ टच हालेलुया 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 सगळे हात दवरया दोळे नंबर पवित्रात्म्याची कृपा या सगळ्या मागया ये पवित्रात्म्या आमचेर देवोनी दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्रात्म्या आमचेर देवोनी दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्रात्म्या आमचे देवोनी
दुःखांचे बदलून संतोष परत एवढे सांगा ये पवित्रात्म्या आमचेर देवून ये दुःखांचे बदलून संतोष अगोदर हालेलुया 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 हुला मरा निरंतर थोडा ताड्यात हालेलुया 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 हरगान जेजू गुलाब जेजू हरगान जेजू सगळ्या कळचा वंदिता समया पण एक खंडोबर आमचे संगी असो आमका वाट नको आमचे बेसवंती बनल्या बसोत आमची मागणी ऐकून आमका संतुष्ट केल्या बसोत आमका तुझ्या पुत्रान ददोषे केल्या बसोत आमका तुझ्या बेसवान बनलेल्या बसोत भलायकीचे सुखाचे समाधानाचे बेसव आशीर्वादी बनलेल्या बसोत तुका मेरगदिता हरगान जेजू गुलाब जेजू हरगान जेजू हालेलुया 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 नित्य तो बऱ्या नित्य सगळी अपूर्वाची हात दिल्या देवान आमका नित्य हा बऱ्या समय स्व अनुभव आमका जालो जर समय दोन ताळी जोरान जोरान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जोरान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 समय स्व आशीर्वाद घेऊन को कवी गीत ये देवडा ये देवडा सक्रामेंता साष्टांग मान करूया परविल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आधार्या सल्वनवेच्या अस्कत विश्व्या बावताचे बळ दिव्या जशे बापा तशे पोता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यान हसिता तुका दोघांच्या स्पिरितान समसमी नावडता प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टां सोगळास तू आमकां सोडलाय तुझे सोडवणीचो बळ सदां समचे ते बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्ते रामान करून देन आमकां भोव कर जो छेद आणि रास वडसलयताय ससनाच्या ससना आमेन. बिरव्या सदैव जाऊन समयाचे नाव आता आणि सदा सर्वदा आतोबान तीन बुडी वडल्या सांगा म्हणूया सदैव जाऊन समयाचे नाव आता आणि सदा सदैव जाऊन समयाचे नाव आता आणि सदा सदैव जाऊन समयाचे नाव आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा हालेलुया 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 सोनिया तुम भक्ती नाराधन वाढले झाले अभिनंदन मी सांगायचे जाऊया
रसणारा भेटता बलिदान सर्वेश्वरा कृपेच्या सागरा म्हणून घे आराधन विविध कुटुंबातून विविध देणे घेऊन भावार्थन एकवटल्या काळजानी एक जाऊन मनाने आराधून सम्या तुका वंदिता सर्वेश्वरा मोगाच्या रसणारा भेटता बलिदान सर्वेश्वरा कृपेच्या सागरा म्हणून घे आराधन. मगर भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक या बाळूक जेजूच्या पुणतळा मोगाचो स्वागत मागता. तुमची ते सवा इरादे घेवन ह्या पुणतळा तुमी आयल्यात ती ते सवा इरादे बाळूक जेजूक आमी समर्पण दिवया. तुमची भरपूर बेसांवा संदर्भार सोडया. ह्या संदर्भार एका मनाची काळजी जावन इमिसाचें बलिदान भेटयता आसतना प्रजेत करून आमी आज मागता प्रत्येक दिसां बसून मिस भेटयता वारान रुवांड मेल्लो अबुधाबी जल्मा दिसाक अर्गासावन मिस भेटयता एल्ड्रिक फर्नांडीस आसूम संवडो ताका बागी संतोष बरी जल्मा दीस मागया. अर्गासावन मिस भेटयतात लिना मेस्केत बोळा केलमेट कॅनिल डायस शिरताडी प्रिन्वा फर्नांडीस बेळवाई एवजेन पिंटो आनी कुठाम ऑस्पेट रोजी डिसोजा मूडबिद्री वीणा मरीना डिकोस्ता आनेगुड्डे रॉबर्ट डिकुना आनेगुड्डे हे सर्व इरेद्या बसोत मागया आम समेस्त बसोत मागया जे कोण आमगतान बसयला सूड आज कडून तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो आणि तुमच्या आत्म्यासोवे आसो. जेजू ख्रिस्त ती भौमगाच्या भावानो बहिणीनो आणि मोगाळ बाळोक देवच्या भक्तिकानो एक कुटुंब सावन या शुक्रारा दिसा या एवक्रिस्ताचें बलिदानान वांटली सावंक या देव तेंपलांत आमी सांगता जमल्या. आज सा इनासाचो उगडास आमी काडटा. सा विनेच्या विशांत सांगचें तर सा इग्नेशियस लोयला स्पेन गांवांत 1491 इस्वेंत जल्मालो आनी आमकां गुत्ता वो एक शिपाई जावन आसलो. सायनास लोयलान 1540 इस्वेंत जेजुईत सभा स्थापीत केली. 1556 इस्वेंत लोयलांत सायनास जुलैच्या 31 तारीखेर अंतरलो. मार्च 12, 1622 इस्वेंत पापा ग्रेगोरीन ताका सांत म्हण पासरलो. 66 वर्सां भितर वो सांत जावन सगळ्या पवित्र सभेन तशेंच सगळो संवसारभर आज ताजो उगडास करून ताका मान करता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तेन जेजूक मेळची निराकरणी आमी आयकता. जेजू आमच्या बरी एक ऑर्डिनरी म्हूण चिंतून लोकांनी ताका तिरस्कार केलो. तळपणी आमी हेरांक निराकरणी दाखयता, तिरस्कार करता. तशेंच जेजूच्या काळारय जेजूक तिरस्कार दाखयली. आयच्या शुभ वर्तेंत आमी देवाचें उतरां म्हाका आयकता. आज आमच्या चिनयेंत आनी सकारात्मक भावान दवरून हेरांचें बरेंपण पळोवची मनशां जावंक आयची देवस्तुती म्हाका आनी तुमकां आपण दिता. केदळ आमी हेरांच्या विशीं बरें चिंता
बरें उलयता तांकां फाटीबो दिता त्या वेळा आमी देवाची बेसांवां वरच्या मापान जोडून घेता केन्ना आमी एकामेका सहकारान आनी मोगान येता आमच्या समाजान तशेंच कुटुंबान तेन्ना आमचो भावार्थ तीर जाता आनी जेजू आमच्या थंय असर्यां करतलो आज ह्या बाळोवचेच्या पुणशेताक आमी सर्व ल्हाना तशें व्हडा ह्या मिसेच्या बलिदानान आनी नोवेनान पात्र घेवंक आयल्या आसतना आमी आमकांच ताका समर्पण दिया ताजी बेसांव आमी जोडया आनी संतोशान मोगान आमच्या घरा आमी पाठयोवया जेन्ना आमी सोम्या थंय पयस सरल्या ताजो मोग करूंक आमकां अडखळयल्याच ते सर घडी उडासाण खालतेपणान आमचे अंतस्करण धरती आमी करया नितळकाळसान हे पवित्र मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया दोळे आमी मौन रावया आनी दोळे आमच्या दंप्या सोम्याक मेळोवंक आमी आयल्या नितळकाळसान सोम्याक आमी मेळया ताजे आशिर्वाद आमी स्विकार करया आनी सांगात आमी म्हणया सर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारू सांगता मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बगेव सदांच आमकां मोरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस प्रार्थना लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची कागोळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नता जिविता फावो सुनिया का सुनिया का कृष्णा का कृष्णा का सुनिया का सुनिया का महिमा देवा उसगी आणि शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक संसारी सर्वेश्वरा देवा सगळीच्या राया सर्वद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका वागणता आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका महिमा दिता तुझ्यात वैभवापासून आम्ही तुका दिवसा सुम्या एकल्या जणी होता जेजू ख्रिस्ता सुम्या देवा देवाचे शिळे बाबाच्या पुता तू संसाराची पातळाय आमची कागोळ तू संसाराचे पातळाय आमची मागणी ऐकून घे तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची कागोळ त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तंबवे एकलोच स्वामी एकलोच आमेन
परतुया. प्रीतीच्या बापा, जेजूच्या बहुपवित नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सरवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वसता. या जिवितांत ताजी गोडसाण साकून दोशी जावं आनी सर्गा तुज्या आमच्या बापाच्या घरांत आनी बसयले या संतोशाची संपूर्ण भरती जडूंक आमकां पावय म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. जेरोमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वसप. जोसियाच्या पुता जुदाच्या राया जेहोयाकिमाचे राजवटकेच्या आरंभाक जेरोमायक सर्वेस्पराचें हें उतर पावलें. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत राव आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आराधन करूंक येता त्या जुदाच्या शारांतल्या सगळ्या लोकांक हांवें तुका फॉर्मायल्यांत तीं सगळीं उतरां सांग. एक पूण उतर सुकयनाका. एकादा वेळा तीं आयकतलीं आनी हर एकलो आपली खोटी साल सांडटलो. अशें घडत जाल्यार तांच्या खोट्या करण्यांक लागून तांचेर हांवें धाडूंक चिंतलेलीं तीं विघ्नां हांव धाडचो ना. तांकां सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांवें तुमकां दिलां त्या धर्मशास्त्रा प्रमाणें तुमी चलना जाशात जाल्यार आनी हांवें तुमचेशी परतून परतून धाडलेल्या म्हज्या सेवका प्रवाद्याच्या उतराक कान दिना जशें जाल्यार पूण तुमी तांकां कान दिवंक ना. शिलोक हांवें केलें तशें ह्या मंदिरान करतलो आनी पृथ्वीच्या सगळ्या राष्ट्रांक हें शहर एक सिराप जायशें करतलो. सर्वेस्पराच्या मंदिरान जेरेमिया ही उतरां उलयत आसतना याजकांनी प्रवाद्यांनी आनी सगळे पडजेन तीं आयकलीं. जेरोमियान सगळे पडजेक सर्वेस्परान ताका सांगूंक लायलेलें तें सांगून जातच याजकांनी आनी प्रवाद्यांनी ताका धरलो आनी म्हळें, तुवें मरोंक जाय. हें मंदीर शिलो भाशेन जातलें आनी हें शहर निर्जन जातलें अशें तुवें सर्वेस्परच्या नांवान कित्याक प्रवाद केलाय. आनी सगळे पडजेन सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरोमियाक वेडो घालो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे उपकार. तुझ्या अगणित मोगान म्हाका ऐक देवा. तुझ्या अगणित मोगान म्हाका ऐक देवा. म्हज्या माथ्याच्या केंसां प्रासड आसात कारण नासता म्हजो द्वेश करतात ते. बेश्टेच म्हज्या आंगार पडटात तांकां आडोवंक म्हज्या बोवळ्याची सकत पावना. हांवें कान व्हरूंक ना तें दी म्हळ्यार खंय थांव हांवें दिवचें. तुज्या अगणित मोगान म्हाका ऐक देवा. तुजे पासत देवा ही निंदा हांव सोंसता. तुजेच पासत ही लस हांव भोगता. हांव जाला म्हज्या भावा भयणींक परकी, म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लासता म्हजें काळीज. तुज्या कणतल्याचो खेबडायो म्हजेर पडत आसा. तुज्या अगणित मोगान म्हाका ऐक देवा. तुज्या अगणित मोगान म्हाका
सोमयाचो शब्द ससनाक बाळता हो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगड केल्ली ती बरी खबर. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्यासोबे आसूं. सामर्थ्यप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या मायशराक पाची आयलो. थंय तेज्या सिनोगोगान ताणें दिल्ली शिकवण आयकून विचमीत जाल्लो लोक म्हणटालो, खंय तावन आकाई जानवाय आनी असर्यांकरची पदवी. वो सुताराचो पूत न्ही, मरी म्हणटात ती हाजी आवय न्ही, आनी जाकोब जुजे सिमाव आनी जूद हाजे भाऊ न्ही, हाजे भयणी सक्कड आमच्या मदें आसात न्ही, तर हाका हें सक्कड खंयचें आयलें अशें ताका ताणें नाकारलो. देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याकय जाल्यारय सन्मान चुकना, आपल्या माय गांवांत आनी काशकुटमान मात्र ताका तो मेळना. आनी तांकां बोवाळटनातलो देखून तांचे मदें ताणें चड असर्यां केली नात. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भवनो भयणीनो बळक जेजूच्या भक्तिकानो, हाचे सुवातेंत प्रवाद्या विशांत आमी आयकता. प्रवाद्या विशांत. प्रवादी म्हळ्यार कोण? प्रवादी म्हळ्यार कोण? प्रवादी म्हळ्यार उलयतलो. उलयतलो. कोणा तर्फेन उलयतलो? प्रवादी दुसऱ्यांच्या तर्फेन उलयतलो. म्हळ्यार देवाच्या तर्फेन उलयतलो. तो देवाची जीब म्हणयत. देवाच्या तोंडांतली जीब. वा तो देवाचो आनी मनशाचो, देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थ म्हणयत. मध्यस्थ, मिडिएटर बिटवीन गॉड एंड ह्युमन. तो देवाचो एक थाळो म्हणयत. देवाचो एक थाळो. प्रवादी तो आपलें उतर उलयना, पण आपणें आयकल्लें आनी आपणाक सांगूंक सांगिल्लें उतर तो उलयता. ताणें उलयल्लें उतर आपणाचें न्ही, बगर देवाचें. देवान सांगूंक सांगिल्लें उतर तो सांगता. तो प्रवादी. देखून हाच्या पयल्या वाचपांत पळया, जेरेमिया प्रवादी एक देवाचो थाळो, देवाची जीब, मनशा आनी देवा मदलो मध्यस्थ. ताका कितें सर्वेस्पर म्हणटा? सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत राव आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आराधन करूंक येता त्या जुदा शहरांतल्या सगळ्या लोकांक हांवें तुका फरमायल्यान तीं सगळीं उतरां सांग. हांवें तुका सांगूंक सांगल्यान तीं सगळीं उतरां सांग, पूण एक उतर सयत सुकय नाका. पुरा उतरां सांग. ती म्हजीं उतरां, तुजी न्ही. आनी जर तर हीं उतरां आयकून कांय तरी बदललीं जाल्यार, परिवर्तन जालीं जाल्यार, तांचेर येवचो क्रोध हांव निवयतलो. तांचेर येवची केस्त हांव निवारतलो. पळया,
देखून एक प्रवादी जावं बरो इस्रायलांतले पुरा प्रवादी पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता ते सगळे देवा आनी मनशा मदले मध्यस्थ देवाचो ताळो देवाची जीब जावन आयले प्रवादी. ह्या प्रवाद्यांक विशेष सकत आसली. तांणी सांगलें जातालें तांणी प्रवाद केल्लो तें घडतलें कित्याक आपणाची उतरां न्ही देवाची उतरां ताच्या तोंडांतून भायर सरतालीं. देखून इसायान म्हणलें हांव उलयतना गागेतां म्हाका उलोवंक कळना. देखून पळया देवाच्या उतराचो इंगळो म्हज्या जिबेक लायलो. देवाच्या उतराचो इंगळो म्हज्या ओंठांक सारयलो आनी म्हजी जीब सारकी जाली आनी म्हज्या तोंडांतून ती भायर सरतात फारी बरी वा बाणां बरी भायर सरतात ती उतरां म्हजी न्ही बगार देवाची. अपुरबाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून ह्या प्रवाद्यान सांगलें जातालें. देखून ह्या प्रवाद्याक इल्ली भिरांत आसली. ह्या प्रवाद्या वयर लोकांक इल्ली भिरांत आसली, इल्लीशी भक्त आसली. देखून तांकां विशेष मानान वो लोक लेखतालो. आनी आयच्या नव्या सोल्ल्याक आमी आयल्या जाल्यार जेजू एक प्रवादी, श्रेष्ठ प्रवादी. तो ऑर्डिनरी प्रवादी न्ही. इसाया बरी वा जेरेमाया बरी, आमोसा बरी, जॉना बरी न्ही. पळया हेजेकिएल प्रवादी ओर्तो प्रवादी, एलिशा प्रवादी ओर्तो प्रवादी, ताच्यागी ओर्तो, एलिया प्रास ओर्तो, एलिशा प्रास ओर्तो, इसाया प्रास ओर्तो प्रवादी. हांगासर आयच्या नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयता देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थ. मनशा कुळाक देवा सवय राज्य करूंक आयिल्लो, सणून गेल्ल्यांक सोदूंक आयिल्लो, पातक्यांक आपोवंक आयिल्लो, पातक्यांक परिवर्तन करूंक आयिल्लो, सताक साक्ष दिवंक आयिल्लो आनी तेचें खंडन करूंक आयिल्लो, खोट्या मनशांक हाय धिक्कार खटा म्हणूंक आयिल्लो एक खरो प्रवादी. ताच्या तोंडांतून भायर सरली ती उतरां तीक्ष्ण उतरां. थोड्यांक कोडूंक लागली, थोड्यांक आडूंक लागली, थोड्यांक आंबोट लागली, थोड्यांक जिवीत दितलीं उतरां जालीं. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया जिवीत दितलीं. देखून जेजूच्या उतरांत एक अधिकार आसलो, जेजूच्या उतरांत एक बळ आसलें, जेजूच्या उतरांत एक सकत आसली. देखून जेजू अधिकार आसलेल्या मनशां बरी उलयतलो, अधिकार आसलेल्या मनशां बरी, शास्त्रां बरी न्ही, फरिजेवां बरी न्ही, अधिकार आसलेल्या मनशां बरी. कित्याक ताणें उलयलेलें जातालें. वाऱ्याक तो सांगलो, वाऱ्याक ताणें सांगलें शांत जा, वारें शांत जालें. दर्याक ताणें फरमायलें थंड जा, दर्यो थंड जालो. पळया लाजाराक फरमायलें लाजारा भायर ये, लाजार भायर आयलो. पळया हरिगाराक सांगलें उठ, घे तुज्या हातूंतल्यान चल, आनी तो चलोन गेलो. कुर्ड्याक म्हळें उगड तुजे दोळे, उक्ते जाले. आकुडलेल्या आतांच्या मनशा म्हणलो तुजो हात तूं नीट कर, आनी तो नीट जालो. पळया रक्तस्रावाच्या स्त्रिया म्हळें वच, तुज्या रक्ताची जर सुकली. पळया सुकली. पेद्रूच्या सासूमाईचो ताप ताणें आपुडलो, तापाक फरमायलें आनी ती गूण जाली. देवसर आसलें एकाच उतरान भायर सर ह्या मनशांतावन, भायर सर ह्या मनशांतावन, आनी तो भायर सरून गेलो. पळया सोम्याच्या उतराक ती सकत आसली, सकत बळ आसलें, अधिकार आसलो. देखून अधिकार आसलेल्या मनशा परी तो उलयतलो. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो लोक ताका गेल्ले कडेन मान करतालो, होसान्ना दाविदाच्या पुता म्हणटालो. तांची वस्त्रां ते रस्त्यार घालताले, ओलयो थाळयो घेवन ताका स्वागत करताले. ताका तसोच म्हणलो अभिमानी लोक आसलो, हजारो पाटलावदार आसले, ताचेच म्हणलें शीच आसले. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया ताची कीर्त जेरुजालेमांत नजरेतांत न्ही, जेरुजालेमांत न्ही, गलिल्यांनी सगळ्यांनी ती गाजल्ली. देखून आनीकी चड गाजचें नाका म्हणून जायते बरेपण जोडलेल्यांक जेजून म्हणलें हें कोणाकी सांगी नाका, पूण ज्या मापान जेजून सांगी नाका तितल्या मापान सांगत गेले. जेजूची कीर्त वाडत गेली. पळया वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो प्रवादी हांवें सांगलें तोय एका आवयतान जल्मल्लो, एका कुटुंबान जल्मल्लो. ताचें तें आसा मासा रक्ताची कूड. पळया देखून ताका एक ओडणी आसली, आपल्या मायंगावाची ओडणी आसली. आमी हर एकल्यांकी आमकां ओडणी आसा. आमच्या मायगांव
आमचो जल्मल्लो गांव खंय गेल्यार परगांवांत अमेरिका वचूं कॅनडा वचूं ऑस्ट्रेलिया वचूं न्यूझीलंड वचूं गल्फ वचूं खंय पाश्चित्य राष्ट्राक वचूं खंय वचूं आमकां आमचो मायगांव उडास येता आमी जल्मल्लें घर उडास येता आमी खेळिल्लें जाल उडासा येता न्ही आमी चलयल्ली वाट उडासा येता आमी खेळिल्लीं आमचीं फ्रेंड्सां आमकां उडासा येतात आमी केल्लीं तीं फळां आमी हाडिल्लीं तीं फुलां ही सगळीं उडासा येता आनी तो गांव पळयचें म्हणल्यार आमकां आशा आसता देखून अप्रूप तरी आमी गांवाक येता आनी आमच्या मायगांवांत 1-2 दीस वस्ती करचें प्रयत्न करता आनी आमकां आमचें घरी चड मोगाचें आमचें घरी चड मोगाचें कित्याक त्या घरांत आमची आवय आसा त्या घरांत आमचो बापूय आसा त्या आमच्या घरांत आमची भाव भयणी आसात कुटुंब आसा एक संतोश देखून आमी त्या घरा वेता हे प्रवाद्याक चड कित्याक प्रवादी एक मागलोलो प्रवादी एक विंगड दवरलेलो पळया प्रवादी एक मागलोलो एक केप्ट एसायड म्हणटात पळय केप्ट एसायड एक सपरेट विंगड दवरलेलो पळय विंगड दवरलेलो ताची म्हणली कोणूच ना देव मात्र मागीर कोणूच ना तो एक सुरो जंय वेता देवाक घेवन वेता देवाचें उतर घेवन वेता आनी देवाचें उतर प्रगट करता पूण ह्या एकसुरपणाच्या जिवितांत ह्या बगलेक दवरलेल्या जिवितांत कांय इल्लोसो संतोश आपणाच्या कुटुंबांत हांवन आपणाच्या घरच्या सान्यांत हांवन मेळोंक तो आशेता पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो अशें जेजू की आपल्या नजरेताचें वर्तेक चिंता आसलें आशा आसली आपल्या मायगांवाची देखून तो आपल्या शिसा सांगता मायगांवाक येता येताना जेजू थंय चिंता बसलें जावंक बरो म्हाका बरो स्वागत दितले म्हज्या उतराक मान दितले म्हाका इल्लेशें रेस्पेक्ट दितले अशें आसलें जावंक बरो वा जेजू खूब उत्तारलें जावंक बरो ओ कोटलो कांय प्रेजन ना ओ डोंगी दगल भाजी मुखार पाटी ओ सुद्रों सुलोक न्ही एक अन्न घट्ट न्ही खोले कॉक्स अशें कांय चिंतलें जावंक बरो पूण लोक कसोय जावं दी कोटो जावं दी कांय जाली उलाय पिदाय जावं दी भायर भितर जावं दी कांय प्रॉब्लेम ना लोकां ते अहंकार आसा जावंक बरो पयशांचें इल्लेशें आसा जावंक बरो आसूं दी पूण म्हजी माय आसा न्ही म्हजी माय आसा पाप ती एक सुरी आसा ती बिरमोत ती सताची ती नितीची तिचे थंय कपड पडना तिचे थंय उलाय पिदाय ना तिचे थंय वायट ना पुताक पळोवंक आशा येता देखून ती पळोवंक गेल्ली देखून जेजू गेलो कोणा नजरेताक गेलो पळया जेजू नजरेताक वेताना इतलो फाटल्यान जेजूचे लोक येतालो सीस आशिल्ले एक व्हडलो मिनिस्टर आयिल्ले बरी कळ्ळें की जेजू आतांच्या घरा इनोवा आनी बरे व्हडली व्हडली फॉर्च्युनर गाडी बऱ्यो आसा जेजूच्या काळार आसल्यो जाल्यार तितल्यो गाडयो येतो कोण ना जेजू कापणान तेन्ना हांवें पांय वटान तेचें न्ही जेजू बरो दोगलो गेल्लो बरो ओणो घाल्लो बरो एक आतांत बेतकाटी बरो आसली जेजू बरो करून बायसरून गेल्लो मायगांव येताना बरो बायसरून गेल्लो सुबी जावन कळ्ळें हांवें दिलो मोगा असो दोगलो घरा घालून गेल्लो तो त्या दीस पळया मस्त लोक आसलो आनी थोडे आयले कुर्चाट मोनाचे आसात न्ही थोडे कळ्ळें थोडे आसात मुसरी बरें जाल्लें पळोवंक जायना न्ही की एकलो मनीस बरो वचून भायल्या गांव वचून बरें कश्ट काडन वावंट काडन कांय इल्लेशे पयशे कमोवन बरो करन आपलें घर वृद्धी करीत जाल्यार कळ्ळें थोड्यांक मोसर जावचो आसा हाका काली भायर लॉटरी म्हणी उठली की स्मगली म्हणी करता गी चोरयांचें काम म्हणी करता गी भायर कालें करता कोण हांव तूं नातले खंय जावन पयसो उरले कोणी बरें जावना वो इतलो बरो जालो पळय मोसो थोडे बटी आनी जेजू विशांती थोड्यांक मोसोर जालो थोडे म्हणाले ये सेबा नजरे तसो जेजू आयला खंय ये पळोवंक या कालें ताका पळोवंक येचें कर्मा तो त्या जुजेचो पूत न्ही आचारी तूं पूत न्ही ताची आवय आमचे मदें आसा न्ही ताचे भाव आमचे मदें आसा ताची भयणी आमचे मदें आसा ताका कालें पळोवंक येचें येब्बे शी थोडे म्हणाले आनी तो म्हणालो थोडे म्हणाले हाका खंयची आबा जाणवाई ह्या तारान पोर 30 वर्सां मुसोर बापायन केल्ली केदल हांवोन आसलो पोर 30 वर्सां मुसोर बापायन केल्ली स्टूल हांवोन आसलो पोर बापाय सांगाता की सोडवण नासलो एकच बोटी हाका खंय दोन आयली आबा थोड्यांनी पळया जेजूक तांणी तितल्या सिरियस सकारात्मक रितीन घेवना
जेजूक तांणी नकारात्मक नेगेटिवली काण गेले जेजूक तांणी ससारे असो म्हूण काण गेले ससारे असो कळ्ळें न्ही समजलें तुमकां हां आदी गाद्यान उट्ट कोसतना न्ही उट्ट कोसतना मातयेन लोळटाना ओगी उट्ट आमचे उट्ट कोसतालो साईबा आमचे उट्टून तूं शेण उडयतालो सारें उडयतालो आतां खंय दोन आयलो बा अशें थोड्यांक आसा ससारायाची उतरां उलोवचें आसा जेजू विशयान ससारायाचें उतर उलयल्लें आमी आयकता आनी जेजूक इल्लीशी बेजाराय जाल्ली भोगता आनी कितें जेजू म्हणटा पळया प्रवाद्यांक खंय गेल्यार सन्मान सुकना स्थानमान सुकना कित्याक तो संवसाराचो मनीस न्ही तो सर्गीचो मनीस देवाचो मनीस देवाचें उतर तो देवाची जीब तो देवाचो मध्यस्थ तो देखून तो खंय गेल्यार ताका सन्मान सुकना पूण आपल्या स्वंत गांवांत ताका तो मेळना स्वंत घरांतय तो मेळना कित्याक तो ससारायसो जाता ससारायसो देखून ससारायन घेतल्यान जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर कांयच बरेंपण जायना आनी जेजू थंय तांणी ससारायसो मनोभाव धरलो देखून तांकां बाबार्थ वृत्तां जावना देखून जेजूक ही चड असर करूंक जावनात जेजूक बेजार जालें थोडीं आयलीं भुरग्यांक थोडीं आयलीं पिडेस्तांक थोडीं आयलीं आंधळ्यांक पांगळ्यांक थोडीं आयलीं कोडकारांक जेजून कांयच करूना कित्याक म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो पळया लोकांची चिंता बरें जालें जाल्यार लोकांचो सहकार बरो मेळ्ळो जाल्यार लोकांची एक उदारपणाची उतरां जेजू म्हणटा पुंक्याक तुमकां मेळ्ळां पुंक्याक दिया तुमचो आसो तुमची बरीं उतरां तुमचो बरो सांगात तुमचो पाठिंबो तुमचो प्रोत्साव बऱ्या रितीन ताळयो पेटून दिया थोडी ताळयो पेटून न्हिदली उठली आतां रापक पाद्र्या पण काल ताळयो पेटल्यो सगळें अशें करना नासलीं राप्पा उठलीं वयर पडयतात आसून पळया तुमचो सहकार तुमचो सांगात दी जाय पुंक्याक मेळ्ळां पुंक्याक दिया म्हणालो जेजू पण हें दिवंक थोड्यांक नाका देखून जेजूचें मन मोडलें बायसन सीदा गेलो खंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या पयलें वचपाक केन्ना येयलें जाल्यार एजेकियेलान तेन्ना केलें देवाचें उतर परगट केलें देवाच्या मंदिरांत भितर सरतल्या हर एकल्या मनशाक त्या मंदिराच्या आंगणांत रावन प्रवाद्यान परगट केलो आनी तो म्हणटा तुमी तुमच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे चलना आसा जाल्यार आनी हांवें तुमचेशी परतून धाडलेल्या म्हज्या सेवका प्रवाद्याच्या उतरांक कान दिनात जाल्यार तुमी तांकां कान दिवंक ना जाल्यार शिलोक हांवें केल्लें तशें ह्या मंदिराकी करतलो आनी पृथ्वेच्या सगळ्या राष्ट्रांक एक राष्ट्र एक शहर शिराप जायशें करतलो शिराप जायसो करतलो पळया कोण उलयता अय्यप्पा देवा सगळी आयकून कोण उलयता मेलवीन बद्र्या पगी कोण उलयता हां कोणा मारिफात उलयता इजाया प्रवाद मारिफा सर्वेस्पो देव उलयता हांगासर पळया आनी तो कितें करतात पळया हां वो जेरेमिया प्रवादी उलोवन आसतना ह्या जाकांनी आनी सगळ्या परचेन ताका वेडो घालो ताका धरलो ताका बांदलो आनी म्हळें तुवें मरोंक जाय पळया तुवें मरोंक जाय तुवें उलयल्लीं उतरां आमकां कोडू लागलीं तुवें उलयल्लीं उतरां आमकां आंबट लागलीं तुवें उलयल्लीं उतरां आमकां तीं जिरोंक जायना कित्याक आमच्या देवळाक तूं शिरापताय आमचें देवळ शिलोक जाल्ली गत आमच्या देवळाक मेळटा म्हणटाय तुवें वचोंक नजो अशें जेरेमियाक तांणी कुस्तूंक सुरू केलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया देवाचें उतर परगट करच्या प्रवाद्याकी पळया थोडे फावटी अशें घडता जेजू की घडलें देखून पळया थोडे फावटी प्रवाद्यांनी हर एक जाणा एकल्या खातीर उलोवंक जाता जाणा एकल्या बरी उलोवंक जाता तुका खूश करचे खातीर हांवें तशें उलोवंक जाता तुका खूश करचे खातीर हांवें तशें उलोवंक जाता जायना प्रवाद्यान सताक साक्ष दिवंक आसा नितीक साक्ष दिवंक आसा देवाचें उतर आसा तशें परगट करूंक आसा देखून देवाचें उतर दोन दरीच्या तलवारी बरी देवाचें उतर दोन दरीच्या तिशी निमेणटा
इशिनी म्हणटा थोड्यांक बरें लागता थोड्यांक कुडू लागता कांय करूंक जायना तें देवाचें उतर. आनी देवाचें उतर घेतलेलें आमी कितें करूंक जाय आमी देवाच्या उतराक स्पंदन करूंक जाय दिनी परिवर्तन करूंक जाय जेजूक फोव तो मान दिवंक जाय तो एक कोरो प्रवादी म्हूण लेखूंक जाय ताच्या उतरा सारकें आमचें जिवीत रुपीत करूंक जाय बरें करतल्यार सांगात दिवंक जाय पुंख्याक आमकां मेळ्ळां पुंख्याक आमी दिवंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. असलें जिवीत आमी जियेता जाल्यार खंडीत आमचें ती महात कार्यां घडतलीं देखून जेजू म्हळें निमाणें उतर तांकां बाबार्थ नातुल्लो देखून असर हें करूंक जावना. आमकां थोडे फावटी बाबार्थ आसना कित्याक थोडे फावटी देवाचें उतर आमी ससारायन घेता ससार तें घे मातेवाचें वांजेल आयकून आयकून पुरो जाला ससारायन घेता तें घे मिसाचें बलिदान तें सदांचें बाय पडयता सदांचें ससारायचें. जर तर आमी सक्रामेंत ससारायचें जावन काण गेले जाल्यार जर तर आमी मिसाचें बलिदान ससारायन काण गेलें जाल्यार जर तर आमी देवाचें उतर ससारायन काण गेलें जाल्यार बाबार्थ आमचें थंय गुंड जायना बाबार्थ आमचो घट जायना बाबार्थ आमचो तो थीर जायना. आनी तो बाबार्थ थीर जायना घट जायना गुंड जायना जाल्यार आमकां मागलेलें मेळना. कडपीर वतलेल्या उदका बरी जाता कडपीर वतलेल्या उदका बरी रेड्याच्या पाठीर पावस पडलेली बरी जाता म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो देखून एक घडी बरदोळे तांपया देवाचें उतर आमी आयकलें देवाच्या उतराक स्पंदन करूंक देवाच्या उतरा मुखांतर बाबार्थ सोडोवंक आनी ह्या वरवीं आमचें थंय जायतीं मात कार्यां जावंकूच जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. मोगाळ बाबा भयणीनो सुम्याक सोदून गेल्लो एकलो निराशी जावन फाटीं आयिल्लो ना. आज परत ह्या देवतेंपलांत सुम्याक मेळोवंक आमी आयल्या. देवाचें उतर आमी आयकलें जेजूक आमचेर आसा तो मोग अपारमीत म्हूण तो आयच्या उतरा मुखार सांगता. सदांच बरें दितल्या देवा लागीं आमची मागणी आतां समर्पया. तुमची जबाबदारी आसा बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे ऐक मोगाळ बापा पवी सभेच्या सर मुखेल्यांनी ह्या धार्मिकांनी बऱ्या बावर्ती जिणयेन जेजूक साक्षी जावन तांच्या परजेक मेल पंक्त जावंक तुज्या सक्तेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बाळक जेजूच्या पांयां तळे आयिल्ल्या सर भक्तिकांची सर मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयल्या वाटेन सोमकोंक कुमक म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयिल्ल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचे देणे फावो कर. जिणेन सदां तुजे कुशेक काल्तिमान घालूंक शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जावच्या वावराक आनी येवजणांक आदार दिवच्या सर दाणींक सेवा बेटोवच्या धर्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजे धाराळ बेसांव दिवन तांचे जिवीत सोबय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाचे जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावुरल्यांक सुदारसितेल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसावांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गीच्या बापा आमी भुरग्यांनी तुज्या पांय तळा भेटिल्ली मागणी दयेन तूं स्विकार कर. तूं बरो मेस्त्री सदांच बरेंच दिवचो. देवाच्या उतरां मारी 5 आमकां बऱ्यांतलें बरें तूं फावो करताय आमकां दोशी करताय आनी अशें आमच्या जिणयेच्या पयना वेळी सबैतान तूं चमकोवंक आमकां आदार लाभयताय. आज आमची विनवणी आमची मागणी ते समा तुज्या पांयां आमी समर्पले आसतना येतूंच आमकां फावो कर. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. काणिको हाडलायल्या
सर्वेश्वरा स्वीकार करतून दयेन हेरसणारा कणिको हाडणाऱ्या सर्वेश्वरा स्वीकार करतून दयेन हेरसणारा सर्वेश्वरा देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका हो उंडो गोवासो मनशा वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो जावं तो आमकां जिवीत दिवचो काणिको हाडणाऱ्या सर्वेश्वरा स्वीकार करतून दयेन हेरसणारा कणिको हाडणाऱ्या सर्वेश्वरा स्वीकार करतून दयेन हेरसणारा सर्वेश्वरा देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका हो वायन दाकांसो मनशा वावरान केल्लो दाखवालीन दिल्लो जावं तो आमकां जिवीत दिवचो काणिको हाडणाऱ्या सर्वेश्वरा स्वीकार करतून दयेन हेरसणारा काणिको हाडणाऱ्या सर्वेश्वरा स्वीकार करतून दयेन हेरसणारा सर्वेश्वरा देवा सृष्टी रचणारा अर्पितो तुका आमी तन्मंदन आमचे नाकाय सौम्या आमचे सगळे सर तुझे कृपे नटय जिवीत आमचे काणिको हाडणाऱ्या सर्वेश्वरा स्वीकार करतून दयेन हेरसणारा काणिको हाडणाऱ्या सर्वेश्वरा स्वीकार करतून दयेन हेरसणारा स्वीकार करतून दयेन हेरसणारा स्वीकार करतून दयेन हेरसणारा म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हज्यानी तुमचे बलिदास पदवेदार देवपा मानतसली जावून मागत हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकने महिमे आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेव जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां तो ताज्या नांवान आमी बेडिता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. तुमची काळजां उबारत आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर काळीनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ काही दोन्ही दिसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कुळा तुवें रचले
ताजे स्वरवी नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. या गती सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकणता तारण मेळिल्ली तुजी परसा. सर्गरेखा काळजान तुका दिन वसता. तुज्या सांता भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Dembia Migaliam. बापा करस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची चर तुज्या पवित्रत्म्यांक चढून इंदिनी पवित्र करून मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कस मरण सोसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूची. तेसपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तें कराराचें हें रगत पदकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमच्या पासून आनी समेस्त मनशां पासून ते वरवचलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Bawartacu good Sumya ami pondo kata Ani ekasin se piyeta Tripoti tumbarak yesan Tujhe maran pergarta बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तरलेली तुझ्या पवित्र सभे सोड आस करी. लिओमसो पापा पिटर पॉलोमसो गोडी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो सदरो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां आनी तुजे स्थगतीत अंतरलेल्या समेस्तां तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मोरये देवाच्या माया सांगाती ते सपती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदूता भगवंत लोयलासो इनास आनी सर्व गाडी तुका मारवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर
ससनाच्या सुखात आमकां वांटो दी ताच्या संगात तुजी महिमा गावंक आमकां वव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताजे वरवीं आनी ताजे संगता आनी ताचेत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा देवस पदवेदार बापा सरमान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. देवाच्या उतरांची शिकवण घेवन आनी आमच्या सडवणाऱ्याची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थना तिरकेन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्कय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान अत्रेक केल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखंदांतली वाचय. कित्यार जोडके पदव्याने महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबडताचे दिश्ट घाल. तुज्या कुशप्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं चियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सभे आसो. क्रिस्त शांती एकामेकाक दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ती मेघालिया ही देवाची सेळी संसाराची पाप खट्ट ती सेलेच्या जीवनाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्या भलायकी मेळटली. कुमगार पकात जिबेर मात आमी सेवनचो. सौम्या काळजांत येता तुकाच म्हाका देवन जिणे नंदन करताय म्हज्या मोगान बरं सौम्या काळजांत येता तुकाच
सोमिया काळजा ये म्हूण मागता म्हाका तुका दिवन तुजे दयेक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजा ये म्हूण मागता म्हाकाच तुका दिवन तुजे दयेक जाता काळा तुझ्या पोस्तार कुरपेस लाभयताय सुकोन गेल्या शेण्या गोपान पाटी हाडताय काळान तुझ्या पोस्ताय कुरपेस लाभयता सुकोन गेल्या शेण्या गोपान पाटी घेता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजा दिवून मागता म्हाकाच तुका दिवून तुजे दयेक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजा ये म्हूण मागता म्हाकाच तुका दिवन तुजे दयेक जाता दोळे आमच्या तंप्या इकडे बरं काळजान दयल्या जेजू लागी आमी उलोवया. देवाची उतर सांगता हेच्या दिसा माते वचो वंजेल 13 अध्याय वळ 58. तांकां भावार्थ नासलो देखून तांचे मदें ताणें चड आसार्यां केली नात. तांकां भावार्थ नासलो देखून तांचे मदें ताणें चड आसार्यां केली नात. जेजूक तांणी संत माय गांवांत असं निराकर्शिल्लें. आज म्हाका एक प्रवादी जावन जेजून धाडला ह्या संवसारांत. देवाची शुभ अर्था म्हाका कितें दिल्या त्या प्रमाणे प्रगटोवंक आनी थंयसर जेजूच्या माय गांवांत जेजूक तांणी निराकर्शिल्लें आनी असो परिणाम जावन जी कितें बेसांवां तांणी जोड खाण घेवेत आसली ती बेसांवां तांणी होगडावन घेतली. जेजून वरती हाच्या पाती करूंक आसली पूण सगळें होगडावन घेतलें. म्हज्या जिणेंती हांवें हेंच निराकार दाखयल्या की जेजू लागीं दुसऱ्या मदें सेवा करता आसतना जेजूक हांवें सवालां घाल्यांत की जेजूक हांव विरोध जिये लागीं आनी देवा तावन येवंक आसची बेसांवां आडावंक हांव खाराण जा लागीं आमी आमकां व्हरून पळोवया. आनी आयच्या दिसा जेजू तावन कितें बेसांवां जोडूंक आसात हाका कितें हांव विरोधपण आसा कितें नानारपण दाखयलां तातूंत पयस सरून जेजूक आमी मोगान स्विकार करया. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी म्हणची म्हण तुवें येवजिली. या तुझ्या मोगाच्या येवजना पासून व दिनवसपणाचो याज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटपली ती सडवण सगळ्या मनशां पावय म्हण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर
आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गा तुका नांव वाकाणू आमकां पावो म्हण आमी प्रार्थिता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी म्हज्या मुगळ बाबडीनो तुमकां समेस्तांक ह्या पुणतळा मोगोचो स्वागत मागता. व्हड संख्यान ह्या शुक्राराच्या पवित्र दिसा ह्या पुणतळाक येवन बळका जेजूची बेसांवां जोडून घेतलेल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन. देव बरें करूं. ऑनलायनीरी हांगासर ह्या नव्यानांत मिसांत आराधनांत वंटली जावन सोम्याची बेसांवां जोडचें तुमकां समेस्तांक अभिनंदन बडयता. देव बरें करूं म्हणटा. हर एका शुक्रारा सकाळीं 6:30 वरार बळो जेजूच्या मना मीस नव्यान पवित्राची मागणी आसा. ताचे उपरांत 10:15 वरां दैवीक कोकुरचो तेर्स, 10:30 वरां सक्रामेंताचें आराधन, 11:30 मीस नव्यान पवित्राची मागणी उपरांत भक्तिकांक जेवण. ह्या शुक्राराच्या मागण्या तरेक तुमकां मोगोचो स्वागत मागता. व्हड संख्यान या हेरांकी आपूण हाडा, सुमेर संगी बसा, सुमेची बेसांवां जोडा आनी खंडीत तुमी आशिर्वादाची जातल्यात. स्टॉलाक भेट दिया बेंजार केल्ले मीठ, दुंपू, कोंतांबेंतिनो, आगमेंत, रेलिको, इमाजी इत्यादी आसात. ह्यो आमच्या आत्मीय झुजा विरोध झुजोवंक जंय जोडूंक आदार दितात. त्यो भक्तीक वस्तू भोवकू वापरूंक तुमकां उलो दिता. दैवी वखदां, डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्रिपिडे, भुरग्या पिडे संबंदी वखदां तेलां थंयसर स्टॉलान मेळटात. थंय घेवन तसो फायदो तुमी जोडचो. आशिर्वादीत केल्लीं तीं वखदां आनी तेलां खंडीत तुमकां भलायकी दिवंक शकतात. मिसां तुमी स्टॉलान दियेत, नंतर ऑफिसान म्हजे लागीं दिवयेत. तुमच्या त्या सेवा खातीर आमी मागता. जेवणाक कुमो करच्याक तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर दिवंक जायना तरी व्हडनी तुमच्या कुशीचें फुल्ली पाकळी दिवन जेवणाक कुमो करच्याक तुमकां हांव आपोवणें दितां. तुमी जाणांत जेवण म्हणटा आसतना जायतो खर्च आसा. जायतो खर्च आतां म्हारगाय पुरा वाडल्या. तुमी जाणांत म्हारगाय पुरा वाडल्या, जायतो खर्च आसा. फाटल्या दिसांनी जेवणाक स्पॉन्सर दिल्लेशें उणें येतें आसा. एकल्याची नांवां पोर शुक्रार एकल्यानच आनी आज 2 जाणांनी फुल्ल एमावंट न्ही. थोडीं 1000 दिता, थोडीं 1500, थोडीं 2000, थोडीं 5000 अशें दितात. फुल्ल एमावंट येना. 1-2 जेवणाक जायना. देखून तुमी उदार म्हूण दाखोवचें. इल्ले फुल्ली फुलाची पाकळी तुमी दिल्ल्यांत जेवण आसा करूंक आमकां साध्य जाता. देखून उदार म्हूण दाखोवचें. तुमकां जल्मा दीस आसल्या जाल्यार, तशेंच तुमचो एनिवर्सरी आसा जाल्यार, वा तुमकां मागलो उपकार मेळ्ळा, बरीं काम मेळ्ळां, वा बरें तुमचो जागो विकून गेला, वा तुमकां इतर बरो बाळो जेजून आशिर्वाद लाभला जालो जाल्यार तुमी जेवणाक कुमो करचें. सगळें म्हूण दिजें म्हूण सांगिना. फुल्ली फुलाची पाकळी 10 जाणांनी फुल्ली फुलाची पाकळी जाले जाल्यार एका दिसाचे जेवणाचो खर्च वेता. देखून अशें दिवंक तुमचे लागीं विनंती. देखून उदार मनान जेवणाक कुमो करच्याक तुमकां हांव आपोवणें दितां. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन संगे विशेश मागणी आमी करता. केदाळाय तुमी येता आसतना फोन करून आयल्यार बरें. तुमकां राखूंक पडचें ना वा निराशी जावन फाटीं वचूंक पडचें ना. थोडे फावटी हांव इल्लें बिजी आसता. एणे तेणें मिटिंगा वचूंक आसा, एणे तेणें मागण्या वचूंक आसा, एणे तेणें इल्लेशें वावर आसा, एकलोन्स आसा. देखून तशें आसतना तुमी फोन करून आयल्यार बरें. तुमकां राखूंक पडचें ना. देखून फोन नंबर स्टॉलान मेळटा, ऑफिसान मेळटा, गुगलान मेळटा. तशेंच ऑनलायनीर हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयतना थंय म्हजें नांव आनी नंबर आसा. ताका फोन करून तुमी या आनी खंडीत तुमकां फायद्याचें जातलें. हर एका शुक्राराक कुमसारां आसात. सकाळीं 9:30 तो 11 वरां पर्यंत कुमसारां आराधनाच्या कोपेलांत आसतलीं. एक सुटावें कुमसार जावन मिसाचें बलिदान भेटोवन सुमेची भरपूर बेसांवां जोडच्याक तुमकां आपोवणें दिता. बाळू जेजूची आशिर्वादां जायत्या मापान लाभल्यांत, बेसांवां लाभल्यांत, जायत्या कामां लाभल्यांत, जायत्यांक विजा मेळ्ळ्या, जायत्यांक पिडा गूण जाल्या, जायत्यांक मोतीक समाधान मेळ्ळां, जायत्या भुरग्यांचें देणें फावो जालां, जायत्यांक सैरीक जाल्या, जायत्यांक काजाराची कार्य बऱ्यान जाल्यांत, जायत्यांक जायतो उपकार, गरज जागो विकून गेला, थोड्यांक गरज जागो खाण घेवंक फावो जाला, जायते उपकार मेळ्ळ्यात. आनी तुमकां लाभलेले उपकार मेळ्ळ्यात. थोड्यांनी म्हणलें आसा आमी साक्ष दिता. थोड्यांनी गरजेन साक्ष दिल्ली आसा. पूण थोड्यांक आनीक साक्ष दिवंक आसा जाल्यार आमी हे बूक काडटा. बूक सोम्या बाळुका जेजूची महिमा म्हणून
बळका जेजूची महिमा म्हणलो हे बूक काडटा हांव त्या बुकांत तुमची साक्ष आमी घालतले हांव देखून थोड्यांनी हाडून दिल्या आनी कोणा हाडून दिवंक बाकी आसा तांकां एक हप्तो अवधी आसा येवच्या शुक्रारा भितर तुमी ही तुमकां मेळलेली उपकार तुमी एक साक्षी रुपार विटनेस रुपार वा टेस्टिमनी रुपार तुमी दिवची तुमचें नांव आनी तुमचो गांव घालून दिवंक उलो दिता येवच्या शुक्रारा भितर तुमी हाडा कोणाक बरोवंक जायना हेरां कडेन बरोवंक लाया आनी म्हाका हाडून दिया आमी ती प्रिंटाक घालून हे बूक काडटा आनी ह्या मुखांतर बाळका जेजूची महिमा आणखी चड परगट जावंक आमकां साध्य जाता हें तुमी मतीन दवरचें तशेंच आयच्या दिसा आमकां कुमसरांक कुमोग करन आमचे खातीर मिसाचें बलिदान भेटोवन आमच्या पासून मागलेल्या बाप दिपक नोरोना तांचो काळजांत तान उपकार बावडटा तांकां तुमच्या समेतच्या तर्फेन देव बरी करूं म्हणटा तशेंच अपुर्बायेचें संगीत केल्ल्या भाऊ विल्यम डिसोसा बेळा तावन हांगासर येवन एक अपुर्बायेचें संगीत करून आमकां कुमोग करच्या विल्यम तुजो एक काळजांत उपकार बावडटा तुका देव बरी म्हणटा तांकां संगत दिल्ल्या आमच्या भयणीचो उपकार बावडटा जयसनाचो तशेंच समेस्तांचो उपकार बावडटा अपुर्बायेची मिसाची मांडावळ केल्ल्या धर्म भयणीचो कुमगार वांटोवंक आदार दिल्ल्या धर्म भयणीचो विशेश मणिरांचो उपकार बावडटा तशेंच आयचें चित्रीकरण करून हे मिसाचें बलिदान लाईव्ह प्रसार करच्या अनुपम गंगोडी दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल तसोय मनपूर्वक उपकार बावडटा तुज्या बसोती मागता आनी खंडीत देव बाळोक जेजू तुजेर बेसांव घालून दी म्हूण आमचें मागणें तशेंच हाची देवस्तुती सरून व्हेल्ली आसा आनी जेवणाक कुमोग केल्ली आसा आसुमसां वाड्याघरां गुरकाराचो प्रतिनिधीचो आनी वाड्याघराचो काळजांतलो उपकार बावडटा तुमकां हांवें देव बरें करूं म्हणटा मोगाच्या बाबडीनो परत येवच्या शुक्रारा सांगाता मेळया तरातराच्या गरजां खातीर तरातराच्या विणवण्या खातीर आमी मागया खंयसर एक वा दोग सांगाता मेळटात सुम्याच्या नांवी मागतात जायते बेसांवां घेतात देखून एक पुणतळ हें पुणतळ सुम्याच्या हजरपणाचें सुम्याच्या बेसांवाचें सुम्याच्या आशिर्वादांचें खंडीत हें पुणतळ तुमकां आपयता आनी म्हणटा हे या तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो हांव तुमकां विशव दितलो येया म्हणटा तो देखून आमी येवया आमची कंत बेजाराय कश्ट घेवन येवया सुम्या लागीं बसया थोडा वेळ थोडे 2 घंटे बसया सुम्याची बेसांवां जोडया खंडीत आमी संतोश बरी जाताले हांव असलें चिंतना मतीन दवर नव्याना गायत जावया नव्यानाचें गीत गायत आसतना आज आमकां कुमोग केल्ली आसा जेवणाक अनिता डिसोजा कारकळ तशेंच विन्सी विजय पिंटो जल्मा दिसाचें करच्या संदर्भार शिताडी तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा तशेंच आयच्या दिसा आमकां लोणचें दान जावन दिलां लिनेट रॉड्रिगेस आसूम सवाडो तांचो एक काळजांतलो उपकार बावडटा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आतां नव्याना गायती जावया नव्यानाचें गीत आमी गावया जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचें मागणें जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचें मागणें जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचें मागणें नाना भुरग्या सांगात राव समजो संतोष म्हणटा सुमी तो मनशाचो इश्ट जावन गेलो सर तरांच्या गरजांनी मनशां पावलो पिडा गुण करता वयज म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेण्यारां शिकयलो जे जो मेस्त्री म्हणणं वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशां तांच्या सर गरजांनी पावता प्रागसूचे जोबळो म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां एक कडेन बसया मग बाबडीनो जायती ते सवांग सर तुमी धडून दिल्ली आसात घालिल्लीं आसात आनी फोन करून सांगलेलीं आसात वॉट्सॅपार धाडलेलीं आसात सगळीं ते सवांगा सर उसार सांगता आसतना तुमची ते सांव आसा जाल्यार ह्या ते सांवा सांगाता कुडश्या 12 जाणां बरी भलायकी मेळोवंक 2 जाणां मागण्यांत आसक्ती मेळोवंक 3 जाणांची विजा मेळोवंक 6 जाणां भुरग्यांनी मोबायल एडिक्टरा जावन पयस रावोंक 2 जाणांक थायरॉयड गूण जावंक 5 जाणां बरी सैरीक मेळोवंक 6 जाणांक रीण दिल्लें तें पाटी मेळोवंक एकल्याचें घराचें खांबऱ्यान जावंक एकल्याच्या दोळ्याचें ब्लिडींग तें गूण जावंक एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची दुगूण जावंक एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची कुशीच्या बोरींची दुगूण जावंक एकल्याच्या कुडीन ती गॅस्ट्रिकाचे पिडो गूण जावंक एकल्या कुटुंबांत शांती समृद्धी समाधान राज जावंक परगांवांत आसलेल्या कुटुंबाच्या सद्यांक कमान भद्रती फोव जावंक
रीण बरी करूंक एकल्याक आदार जावं आदार मेळोंक तेका जर अति धरली कामां सोबितान पंता पावोंक तेका जनाच्या पांयांची गांठी दोगी गुण जावं एकल्या क्रिस्तीचेर बेडाचेर आशिर्वाद लागूंक एकल्याच्या क्रिस्तीचेर लागलेली सगळी कीड ती पयस सरूंक आनी क्रिस्ती बऱ्या रुता जावं एका चलयेचेर स्ट्रेस उणें जावं नेगेटिव्ह एनर्जी उणें जावं डिग्री संपयलेल्या एका चलयेक बरें काम मेळोंक MBBS इंटर्नशीप करतल्याक बरें इंटर्नशीप करूंक करपा मेळोंक 14 जाणां बरें काम मेळोंक 14 जाणांक शिराची पिडा कातीची पिडा तशेंच एलर्जी कोण जावं तेका जाणां BP शुगर नॉर्मल जावं एकल्यान दिता म्हूण बसयले पयशे ते वेळार दिवंक 7 जाणां आमाल पिणवतावन पयस रावोंक 10 जाणांक भुरग्यांनी शिकोवंक बरी मोत जाणवाय फोव जावं एक हातीन धरिल्लें सगळें येवजन सबित्यान पंता पावोंक 2 जाणांची कॅन्सर पिडा ती गूण जावं तेका जाणांक काजर जोड्यां भुरग्याचें देणें फोव जावं संदेश मिरांदा म्हणल्याक चिकमंगळूर रस्त्याक ताका रोड एक्सिडेंट जाल्लें आसा आनी ताचें कंडिशन इल्लेशें पाड आसलें आसा ताका बरी भलायकी मेळच्या पासत बळका जुज लागीं विशेश करूंक मागोवंक विनंती केल्ली आसा तशेंच 32 जाणांक विविध गरजां खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा तांचे खातीर आमचे खातीर कोणा मागतान बसयला तां सुडास कडून मागया दिमी घालया आमची सगळी मागणी सोम्या पेटोवन दिवया आमच्यो आतोबारया आनी आमच्या सगळ्या मागण्याचेर समर्पण करन सोम्याची स्तुती करन ही सगळी तेसावां सोम्याच्या पांयां तळा दवरया अर्गां तुका सोम्या जेजू उगडा तुका सोम्या जेजू आराधना तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 उलामरा उलामरा सोम्या जेजू कबूल कर मगाळी मायपासी बरो गवळी आमची मागणी ऐकत आहे आमकां समजत आहे आमकां बेसवाणी करताय वोट कबूलतीन आमची मागणी ऐकून घे सुवेस्परा आमी मागलेले सगळे आमकां उबो कर भलायकी नातल्या भलायकी संतोष नातल्या संतोष समाधान नातल्या समाधान कामा नातल्या कामा भुरग्याच्या भुरग्याचे देणे विजा नातल्या विजा पाऊस आमकां धाडून आशीर्वादीत कर सगळ्यांक तुझ्या बेसवाणी बर हांगासर जमलेल्या हरी एका भक्तीकांक ऑनलायनीन हांगासर सगळी तेसां समर्पित केल्या हरी एकल्या तुझ्या बेसवाणी बर सगळ्यांक गुण कर सगळ्यांक बेसवाणी बर तांची जीवित अंतर कर स्वामी हालेलुया 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 सगळी संगता हे बघेवन जेजू बाळका तुजी सरपदवी हाच्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन उखललो आसता तुका पातेर उलो मारतल्या सगळ्यांक देन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पविसा तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं सोदीस पडतो ग्रास आमकां दे आनी आमी आमचे सुकल्या मुक्षिता तशें आमचे बदकां मुगोस आनी आमकां ताळें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरी कृपेन बरयले सुमी तुजे संगत आस्त्रे भितर तूं सुदी आनी सदवी फळ तुजे कुशीचें जेजो भगवती मरिये देवाचे माये मोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन नमान मरी कृपेन बरयले सुमी तुजे संगत आस्त्रे भितर तूं सुदी आनी सदवी फळ तुजे कुशीचें जेजो भगवती मरिये देवाचे माये मोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरी कृपेन बरयले सुमी तुजे संगत आस्त्रे भितर तूं सुदी आनी सदवी फळ तुजे कुशीचें जेजो भगवती मरिये देवाचे माये मोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या मध्ये आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या मध्ये आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या मध्ये महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या तशादी तशाता आनी सदा महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या तशादी तशाता आनी सदा महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या तशादी तशाता जेजू बळकामचेर बेसां उंगाली जेजू बळकामचेर बेसां उंगाली जेजू बळकामचेर बेसां उंगाली सगळी संगता ही जेजू तुवें सांगलां म्हाका आनी तुमी घेतल्यात सदां आनी तुमकां मेळटलें आनी बडें आनी तुमकां उक्तें जातलें तुज्या भोव भगिवंती माये बरेच्या मजतीचेर पातयेवन हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळचें कर ही घडी परतोळेता आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी मागया
सगळी संगत मागया हे जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. तुज्या भोव भगिवंती माये मरयेच्या मजतीन हांव गलतेपणी अधी करचें बापा कडेन तुजें नांव मागता आनी तें म्हाका फोळो कर. आमी मागयास तरातरांचे गरजां बसत, कामां नासलेल्या कामां मेळचें बसत, भुरग्याचे देणे नासलेल्या भुरग्याचे देणे मेळचें बसत, विजा नासलेल्या विजा मेळचें बसत, सेरीक नासलेल्या सेरी मेळचें बसत, तरातरांची पिडा आसून कश्ट जाता तांकां गूण जावचें बसत, बरो पावस आमकां भू जावचें बसत, तरातरांच्या गरजां खातीर एक घडी बरो आमी मागया. सगळी संगता मागया. हे जेजू तुवें सांगलाय सर्गानी संवसार आसरात पूण म्हजे त्रास सरशिना. तुजे भोव भगिवंती माये मरयेचे मजतीन हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हण खंडीत भरवोसो आसा. आमी मागया ह्या पुणतळाक येवच्या हरीक भक्ती खातीर मागया. तरातरांची बेसांवां मागून येवच्या हरीक भक्तीकांक तांणी मागल्लीं बेसांवां फोव जावं दीत म्हूण मागया. सगळी संगता आमची मागणी गुंतून बाळकाचे समर्पण करण हे मागणें म्हणया. हे जंपाच्या जेजू बाळका कंदिलें बेजारान बरोवल्या आमच्या काळजांचेर एका कोडी दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. तुजे इतलें बिनमोदीन बरोवल्या मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार दी. नित्य अत्रेकार मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमच्या वयलें सर कस निरासपण तुजे कुमकांनी बुजोवन आमकां धाड. बापानी पवित्रात्म्या संगता आमी तुका वर्णोवच्या सदां सर्वता आमेन. बाळकाचे जो मरी पलाबलेल्या सर बरेपणा खातीर आमी अर्गां दिवया. एक घडी बोरदोळे तांपोवन ताणें केल्ल्या आमच्या जिवितान केल्ल्या सर बरेपणाचो उगडास काडया. दाजांना बरी भलायकी फोव जाल्या, एकल्या घरांत आसली कीड ती नपेस जाल्या, तशेंच एकल्याची गांठी दूख गूण जाल्या. तेगा जाणांक भुरग्याचे देणे फोव जाला, दोगा जाणांक बरें काम मेळ्ळां, एकल्यान घरांत समाधान लाभलां, एकल्याची गुमटेची सिरेची तकलेची गूण जाल्या, एकल्याच्या पाटयेच्या कड्याची कुशीची बरीची उणी जाल्या, एकल्याची कुडींतली गॅस्टिकाची बरें उणी जाल्या, एकल्या कृषीचेर बेळ्या आशिर्वाद लाभला, परगांवांत असलेल्यांक राखून सांबाळ्ळां, कामांत बदलती मेळ्ळ्या, एकल्या रीण फारीक करूंक कुरपा मेळ्ळ्या, तेका जाल्यार तकले पडापड मायग्रेन गूण जाला, एकल्याची हातीन धरली सगळीं काम सोबीतान पंथा पावलां, एकल्याची स्ट्रेस उणें जाल्यात, एकल्याची डिग्री बऱ्यान जावंक आदार मेळ्ळा, एकल्याची MBBS बऱ्यान जावंक कुरपा लाभल्या, एकल्या कुमगाराची कार्य बऱ्यान जालां. तशेंच 22 जाणां मेळ्ळेल्या विविध उपकारां बसोत अर्गां दितात. तांच्या सांगात आमची अर्गां गुंतया. बाळका जेजूक आमच्या सोडून धरा सोम्या जेजू क्रिस्ताक ह्या मागण्या मुखांतर आमी अर्गां दिवया. हे भोव उदार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सर पडता. तुवें आमकां दया केल्या देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळटे आमी वर्णीत येल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी पोसणार. आमची सगळी पातयेळी आमी तुजेर दवरता. तुज्या अजपाच्या इमाजी मारी भात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारूंक दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजा जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आदार, सोम्या दयेन आयक मुझे मागणे, सर्वेस पोत तुमचे सोवे आसूं सर्व दयाळ्याने मोगान बोललेल्या देवा आमच्या भोव मोगळ बापा तुझी गुण करची सगळ्यात पिडेस कुडीला बोंकस बघतल्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. ह्या तुझ्या सर्व भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक जावं तरातराच्या पिढ्यांनी कश्ट केल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांच्या मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तोंड पयस कर. तुझ्या पुता बाळू जेजूचे कृपेन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय. अशें हांगा तांणी तुज्या संगतपणान जोडलो दैवीक अनुभव सासनाची जिवी जोडून तांकां आदार साव. हे आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವಾಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು
ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं, तुमचे भितर रावो आनी तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यांत रावो आनी तुमकां वाटवरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं, तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवेची येतान राज करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसो. सर्वपदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उबी रावया. मग भाव भयणीनो, भक्तीन या आराधनांत मिसांत तशेंच नवेनांत वांटेली जावन सुमेची भरपूर बेसांवां जोडलेल्या तुमकां समेस्तांक माध्यमांत ऑनलायनीर ह्या वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पळयतां. देव बरें करूं म्हणटा. सुमेची भरपूर बेसांवां तुमचेर मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. येवच्या शुक्रारा परत सांगाता मेळया. एका मनाची काळजाची जावया. सुमेची स्तुती करया, सुमेक आराधन करया, आमची मागणी उबारया आनी सुमेची बेसांवां जोडया. तवळ पर्यंत आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा. सुमेस्तां देव बरें करूं. जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्याक आयती जावया. सुमेचे नवे आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संसार. सर्वेस्पद तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसो. प्रार्थुया सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा, या भोव पवित्र शुक्राराच्या दिसा या पुणतळाक येवचें भाग तुवें आमकां फोव केल्ल्या बसूत आमी तुका अर्गां दिता. ह्या रदानान मिसांत नवेनान बांटिली जावन तुजें दैवीक बेसांवां जोडूंक फोव केल्ल्या बसून अर्गां दिता आसतना आतां आमी जेवणाक आयती जाल्या हे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार करूंक उदारपणी दान दिल्ल्या समेज दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या दानाचो फळ येतेच मोपान तांकां फाटी मेळोसो कर. हें जेवण तयार करून उरलेल्या आसमसां वाड्याकारांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या वावणटीचो आनी तांच्या वावराचो फळ येतेच मोपान तांकां फाटी मेळोसो कर. हें जेवण जेवतल्या आमा समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. कुडीच्या वाडावळी ते उपकारता. आत्म्याच्या वाडावळीच्या कणा खातीर तुजें उतर आयकून भवार्थीर करूंक जाय आसची कृपा ह्या कणा मुखांतर आमकां फोव कर म्हूण मागता. हें मागता तुज्या पवित्र नांवान जोची तरास करता ही ससनाच्या ससनाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आतां पवित्राची मागणी करता. एक ह्या जगमुखार एक ह्या फाटी भक्तीन आमी पवित्राची मागणी करची. इल्लें लागीं रावचें आनी साकर दिवचें. ये पवित्रत्म्या आमचेर देवान ये दुःखांचे बदलन संतोष सडून ये पवित्रत्म्या आमचेर देवान ये दुःखांचे बदलन संतोष सडून ये. तसले पचेक पावोंके अस्मात मनाच्यान सत्तेन भरूंके. गरजेन तसले पचेक पावोंके अस्मात मनाच्यान पचेक पावोंके. ये पवित्रत्म्या आमचेर देवान ये दुःखांचे बदलन संतोष सडून ये पवित्रत्म्या आमचेर देवान ये दुःखांचे बदलन संतोष सडून ये. कष्टांतल्यांचे रोदा
देवन ये तुका जे बदलन संत सडून ये मोगमय पसासो अभाव भरून के मोगमय पसासो अभाव भरून के तू बावी कळसांग बावार सावन ये तुमकां समेस्तांक रोजरमायाची फिरगज तशेंच बडो जेजूचे बुंतळ अलंगर हांगा न्हू बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सांतावन ह्या बुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचे बडो जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखार जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बडो जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच जायते तरांची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या परगटणे वरवीं जायत्याची काळ सामोना दादोशी केल्ली आसात. ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयतां. तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीक उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता. ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता. फुलीं फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिया, सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी हांगा कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांतांव जायत्या वर्सांतांवन प्रत्येक पासून आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.